बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. सुर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. ह्याच्या दिसा पासत वनाचो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. बापा तुका सगळीं आमी आर्गां दिता. ह्या तुज्या हाजीरपणान आयज तुवें आमकां सगळ्यांक एकठांय केल्या तुजें उतर शिकोवंक, तुज्या उतराचे जाणवायेन बरोवंक आनी जोयतीवनपणाचें एके भाशेचें जिवीत आमी जिवंक तुवें आमकां हांगासर वेंचून हाडलें म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. जेसू तुका आमी आर्गां दिता. तुज्या बोव व्हरत्या मोगा पासत तुवें आमचे पासत तो खुरीस उबारलोय, जोड बारादीक खुरीस तुवें तुज्या कांदार घेतलोय आमकां वायटांतल्यान सोडोवपाक, पातकांतल्यान निवळ करपाक आनी एक नवें जिवीत दिवपाक. आयज हे नव्या जिवितान भावार्थान आमी आमची पावलां मारूंक आनी नव्या जिविताची वाट आमी चोवलूंक तूं आमकां तुज्या उतरांतल्यान शिकयताय आनी आमकां तूं गोठायेन भरताय म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. ह्याची शिकोवण आमी सुरू करच्या आदी पळयता तुका आमी उलो मारता. तूं जावन आसाय आमचो शिकोवणदार, तूं जावन आसाय आमचो सांगाती. आयज ह्या वेळार तूं आमचो सांगात, तुजेर आमी पाती येता आनी तूं आमकां शिकयताय. जे जिवितान आमकां तुज्या उतराची समजणी ना, ह्या उतराची समजणी तूं आमकां दिताय आनी हें उतर तूं आमकां शिकयता म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी हांगासर एक एकली जी हाजीर जालोली आसा हे सगळ्यां पासत तुका हांव आर्गां दिता. जेसू आयज तुवें तांकां तांचें नांव घेवन ह्या सुवातीचेर एकठांय केल्या म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. ही जावन आसा तुजी भुरगीं तुवें वेंचून काडलेली. तुवें आमकां एक एकल्याक आमचें नांव घेवन वेंचून काडलां आनी ह्या सुवातीचेर सगळ्यांक एकठांय केल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. जावं तें कसलेंय कारण आयज ही फामील एकठांय जाल्या तुज्या नांवान जेसू, तुज्या भावार्थान तुजेर पातयो. जावं तें कसलें कारण आयज तांच्या ज्या कारणा पासत ती हांगासर एकठांय जाल्यां हें कारण जावन दी. आयज व्हडल्यान व्हडलें तुजी ओदीक आनी ओदोक मेळच्यात आनी आयज जो सोयीक ताणें हो फावो केला हें उतर परगटूंक हे तुजे जाणवाये परमणे आनी तुजे येवजणे परमणे म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी जे एक एक उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें जेसू, जावं ती तांच्या जिवितान तांकां एक घोटायेचें उतर आनी कसलेय परिस्थितींतल्यान तांकां वयर सरपाक आनी कसलेय परिस्थितीन तांकां घोटायेन रावपाक, स्ट्रॉंग रावपाक हें उतर तुजें तांकां सागात जावं नी म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. ओके, जे भशेन आतां मागणें केलां कांय तरी कारण आसा सगळीं ह्या घराब्यान फामील एकठांय जाल्या वयव ना. पूण देवाक व्हडली आर्गां हें कारण आसून पर्यंत व्हडलें कारण तांच्यांनी घडोवन हाडलें की देवाच्या उतराची परगटणी जावपाक वयव ना. देवाचें उतर परगट जावप म्हणजे कितें? आमकां गरज आसा देवाच्या उतराची. कित्याक गाय? सगळ्या कामान देवा उतराची आमकां गरज वयव ना. पूण सगळ्या कामान कितले पाटी देवाचें उतर आमी उच्चारता? प्रश्न तो वयव ना. एका वदान आमी म्हणटा की आमकां सगळ्या कामान देवाच्या उतराची गरज. वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड. येस ऑर नो? आमकां देवाच्या उतराची गरज. पूण जेन्ना आमच्या जिवितान कसलीं कसलीं कामां येता कितले पाटी आमी देवाचें उतर उच्चारता? उच्चारतात? ओके, हें टिचींग म्हणजे हांव एकलें उलोवचें ना, तुमी म्हज्या लागीं उलोवंक जाय. आनी तुमी तर उलयना म्हाका समजचें ना की तुमकां हांव उलयता तें समजता वा ना. तुमी सावथाची आनी हांव बार्देजाचें वयव ना. सो लँग्वेज प्रॉब्लम जावंक जायना सारकें. सो जेन्ना हांव प्रश्न विचारतलें विचारना बसलें तुमी म्हाका प्रश्न विचारात. विचारतल्यात हें पयलें डील करया, देन वी कॅन गो अहेड. ओके. सो तुमकां समजणी येना तुमी म्हाका प्रश्न विचारात आनी म्हाका तुमकां समजलां वो ना तें पळोवपाक हांवेंय तुमकां प्रश्न विचारचो पडटलो आनी तुमी कितें दिवंक जाय? जे भशेन आतां आन्सर म्हणला ते भशेन आन्सरूय दियात. ओके. सो सुरू करच्या आदी हांवें विचारलेलें सगळीं जेवल्या? सगळ्यांनी कितें म्हणलें? ओद्दीं जेवंक ना. ह्या वद्दान कोणाचो आवाज ना म्हणजे ओद्दीं जेवंक ना, ओद्दीं जेवल्या. सगळीं जेवल्या. जेयल्या उपरांत आमच्या कुडीक कितें येता? बॉल येता वयव ना. आनी जर जेवंक ना म्हणल्यार बरें जेवण पावोंक ना वयव ना. पोटाक बरें जेवण पावोंक ना, ताका लागून तोंडांतल्यान फोस येना वयव ना. जोरी तर कुडीन तर शक्ती ना मनशाक उलोवपाक ताकत आहा आमकां ताकत
जोरी तर जेवणा मातसो लेट जालो 1:30 2 अडेच 3 जाली आमचे उतोरूय कशे भशेन येतले जेयलें गो कितें म्हणटलें आमी ना गो आवाज ना बरो कित्याक ताकत ना पोटाक बूक आहा आनी जोरी तर बरें जेयलें आनी बरीं बसलें भायल्यान आनी कोणें विचारलें जेवलें गो आमी नेटान कितें म्हणटलीं वय गो ओदो जेयलें म्हणजे कितें आंगान बरी शक्ती आतां तयार जाली वय ना सो कुडीक आमी सगळीं जेवल्या आयज दनपारां गे उपास केला कुडीक जेवले म्हणजे कितें कुडीक आमच्या शक्ती कुडीक आमची ताकद करेक्ट न्हू समजता न्हय ओके सो कुडीक जेन्ना आमी जेवण जेवता आमचे कुडीक ताकद येता बळ येता आनी तें बळ येता म्हूण आमी कितें करतात मागीर काम करता वय ना काम तर करूंक जाय जाल्यार पोटाक जेवण नाका जाय पोटाक तर जेवना तोंडांतल्यान उतोरी बरें येवचें ना आनी कामाकी वचोंक आमकां जावचें ना कोणी शेतान बाबडो शेत काम ती काम करता तुमी ताका म्हणशी कितें करता रे काम करूंक नाका नाल्यार जेवतलो कितें सारकें काम करूंक नाका पोटाक खातलो कितें सारकें दॅट मिन्स वॉट आमी काम करता कित्याक आमच्या पोटाक लागून करेक्ट न्हय आनी जेवना कुडीक आमच्या ताकद ना वय ना आतां कूड आमची जे भशेन देवान तयार केल्या कोणेन केल्या कूड कोणें तयार केल्या म्हजी कूड म्हज्या मामीन तयार केल्या तुमची आनी म्हजी मामीन केल्या न्हय हांव मामी उद्देशी जावं आमच्या माय पाय उद्देशी आमी जल्मल्या खरी पूण मनशाक रोचला कोणें देवान हें आमकां कशें गमोन येता देवान रोचला म्हूण मनशाक पोतपोती कशी तुका खात्री आहा तुका खात्री कशी आहा देवान रोचला म्हूण मनशाक बरयलो बाबार्थान बाबाक खंय सान आयलो म्हापसा सान पणजे सान बॉम्बे सान बरें सिस्टर म्हणटा बॉम्बे सान आयला बाबार्थ बरयलेले हा कितें हा बरयलो खंय बरयला पळयत पुस्तक आल्बमान पळयत पुस्तक खंय बरयलेलें हा पवित पुस्तक दॅट मिन्स तुमी सगळ्यांनी पवित पुस्तक वाचला हो फकत आयकला आयताराच्या आयतारा डिफरन्स वय ना आयकलेले खंय ना खंय कोण सांगतालो वय ना येस गे खरेंच आमी पुस्तकान पळयलां करेक्ट न्हू आमी आयकलां आनी आमी वाचलां आनी आमकां खात्री पडल्या की देवान मनशाक रोचला वय ना माय पायच्या उद्देशी आमी जल्मता खरी पूण मनशाक रोचणारो कोण आदामांक रोचलो कोणेन पयलो सुरवातेक देवान रोचलो वय ना इतले आमी सगळीं जाण आतां तुमी म्हणटा आसतले रोचणेच्यो खबरो कित्याक आतां आमकां मातशें कितें घोटाळेचें जावं पेकोवणेचें कितेंय सांग वय ना आयकोया शिकोया आमी पेकोवणेचेरूय आमी या पयले सुवातेर म्हाका इतलेंच तुमकां समजोणी आयलोली जाय की मनशाक देवान रोचला आनी मनशाक देवान कुडींत रोचला वय ना कूड पयली ताणें देवान कितें केलें पयलें सुरवातेक मनशाक मातयेचो गॉड क्रिएटेड मॅन फॉर्म मॅन आउट ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्रावंड धोतेच्या मातयेंतल्यान देवान मनशाक घडयलो आनी मनशाच्या नाकांतल्यान आपणाचो स्वास दिलो आनी मनीस उलयता तसलो जियेता तसलो प्राणी जालो म्हणटा मॅन बिकेम अ लिवींग सोल हालेलुया थँक्यू जीजस इतले समजणी येता पयले आमी समजोंक जाय देवान मनशाक रोचला आपल्या हातांनी घडयला आनी मनशाच्या नाकान आपणाचो कितें दिलो स्वास सोडलो आनी मनीस जिवो जालो समजता जिवो कसो जालो वेन गॉड गेव हीज ब्रेथ इन टू हीज नोस्ट्रल करेक्ट सो मनीस जिवो जालो आतां जेन्ना मनीस जिवो जालो आतां मनशाक कितें जाय कितें जेवल्यान दनपारां जेवण जाय करेक्ट न्हय जेवल्यार कितें जेवण आमकां जेवण जाय कित्याक हे कुडीक जेवण जाय आतां आमी कुडीचें जेवण बेस बरी सजमतात वय ना आमकां कोणें शिकोवपाची गरज ना शिकोवंक जाय कोणें कुडीच्या जेवणाची खबर इमिडिएटली ल्हान भुरगें पासून सांगपाची गरज ना हो टायम तुजो दुदाचो भुरग्यां रडटा तुवें दिवंक जाय करेक्ट म्हणजे कितें ल्हान भुरग्याक पासून गिन्यान नासलेल्या भुरग्याक पासून खबर आहा की पोटाक खावपाक जाय म्हूण करेक्ट न्हय इन द सेम वे म्हणजे त्याच भाशेन आमचे कुडीक जे भाशेन जेवण जाय तेच भाशेन आमच्या ओतम्याकूय जेवण जाय कितलीं जाणां ओतम्याक जेवण दितात सकाळीं कितें करया ब्रेकफास्ट रातची तयारी करतात वय ना फाल्यां पोळे करपाचे तांदूळ भिजत घालना आयज फाल्यां कितें खातली आयज तयारी
दनपारां कितें जेवतली 11:30 रांदून रेडी वयवो ना सांजेर कितें सांजेर चाय कितें कोत्तली भजी कोत्ता आनी कितें पावस पडटा तें सगलें मोनान रेडी हे सगलें पिक्चर आमच्या भितर दीस वर 24/7 24 वरां आमच्या मोनान चलता कितें खावपाचें कितें पियोवपाचें कितें जेवपाचें वयवो ना सारको हुस्को आमकां पूण आमकां जी कूड दिसती पडटा त्या जेवणाची आमकां सारकी कितें म्हणटा तें वी आर मायंडफूल ऑफ दोज थिंग्स आमच्या मोनान आमकां खबर आहा कितें खावंक जाय कितें जेवंक जाय बट एट द सेम टायम देवान मनशाक कोणा सारकिलो रोचलो आपल्या सारकें देवाक मनशान कोणा सारकिलो रोचलो ओके कॅन एनीवन रीड फॉर मी जेनेसीस 1 सिस्टर जेनेसीस 1:26 उत्पत्तीचो पयलो 26 वर्ड सगळीं आयकात सगळ्यां कडेन बायबल आहा सगळ्यां कडेन पवित्र पुस्तक आहा आवय तुम्ही कितलीं जाणां आहा एक तरी वय म्हणात ना म्हणात आन्सर दियात सगळ्यां कडेन पवित्र पुस्तक आहा सगळ्यां कडेन कान आहा बायबल कितले हाडटात एकलो मनीस येता आसतना एक मनीस कितले बायबल कॅरी करता एकूच पूण एका मनशा कडेन कान कितले आहा दोन्ही कान उक्ते करून कोण वाचता तेका कान दिवन आयकोया करेक्ट आयकतली सगळीं सगळ्यांचे कान उक्ते आहा ओके चल सिस्टर वाच पया उत्पत्तीचो पयलो 26 वर्ड जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया ओके पोते वाच सिस्टर सेम लाईन देवान म्हणलें कोणे म्हणले देवान म्हणलें कोणे म्हणले म्हज्या मामीन डॅडीन म्हणले सिस्टर पोत्यान वाच देवान म्हणलें म्हज्या मामीन डॅडीन म्हणले देवान म्हणलें देवान म्हणले शुअर हा सगळ्यांनी सारकें आयकलां देवान म्हणले कितें ते आमच्या रुपाचो आमच्या रुपाचो कोणाच्या रुपाचो देवाच्या रुपाचो देवान म्हणले आमच्या रुपाचो कोणाक तयार करूया आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया मनशाक रोचुया आमी मनशां ओय कोणा सारक्याची देवा कोणा रुपाची देवाचे सो देवान म्हणले कोणेन म्हणले देवान म्हणले अँड गॉड सेड लेट अस मेक मॅन इन आवर इमेज अँड आफ्टर आवर लायकनेस हालेलुया सो देवान म्हणले आमच्या सारक्याचो आणि आमच्या रुपाचो मनीस रोचया सो आमी कोणाच्या रुपाचे आणि कोणाच्या सारक्याचे देवाचे क्लियर हे इतलें क्लियर सगळ्यांक हे क्लियर जालें सो देवान कोणा सारकिली रोचली आपल्या सारक्याची आणि आपल्या रुपाची मनशाक देवान रोचलो हे आमी सदांच उगडास दवरूंक जाय की आमी देवा सारकिली देवान आपल्या सारकिली आमकां रोचल्या वयवो ना आमी दिसत गोडीक आमच्या माय पाय भशेन आमी दिसत गोडीक आमच्या अंकल आंटी भशेन पूण आमी कोणाच्या रुपाची आणि कोणाच्या सारक्याची देवा रुपाची आणि देवा सारक्याची वयवो ना आता हिंगा हे स्टॉप करूया आणि नाव यू रीड जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 सो आता पयले वळीन आमी कितें बोला उत्पत्ती चॅप्टर 1 वर्स 26 देवान आमकां आपल्या सारकिली आनी आपल्या रुपाची रोचल्या सारके करेक्ट न्हू म्हाका जाय तुमकां सगळ्यांक समजोणी आयलोली सेम इल्लेशें आमी थिंगाच शिकल्यार जाता पूण कितें सगळ्यांक समजोणी येवंक जाय ओके बिकॉज विदाउट अंडरस्टँडिंग द वर्ड ऑफ गॉड आय कॅनॉट अप्लाय द वर्ड ऑफ गॉड इन माय लायफ देवाच्या उतराची तर म्हाका समजोणी येना तें उतर म्हज्या जिवितान म्हाका आपणावपाक जावचें ना वयवो ना आतां आमकां ही समजोणी कित्याक येवंक जाय हांव देवा सारक्याचें जरी तर हांव एके भाशेन म्हाका उणेपणान पळयता जरी आमी आमकांच उणेपणान पळयता केन्ना तरी वयवो ना सारकें सांगात उणेपणान पळयना आमी आमकां हें सारकें ना तें सारकें ना करेक्ट आमी आमकांच उणेपणान पळयता इनकम्प्लीटनेसान पळयता हें सारकें ना तें सारकें ना वयवो ना पूण जेन्ना आमी आमकां उणेपणान पळयता आमी कोणाच्या सारक्याच्या एका प्रश्न घालता देवाचे देवाच्या समजोणी येता पयले स्वतर आमी कितें म्हणलां आमी देवा सारक्याची देवाच्या रुपाची वयवो ना पूण जेन्ना म्हज्या भितर हांव उणेपण पळयता हांव कोणा भितर उणेपण पळयता देवा भितर समजोणी येता ही समजोणी आमकां येवंक जाय पूण जेन्ना समजोणी आयली हांव म्हज्या म्हाकाच उणेपणान आनीक पळोवचें ना वयवो ना आर यू गेटिंग दीस बिकॉज मेनी टायम्स वी फॉल इन टू कंपॅरिजन
एकामेकाचे आमी कंपॅरिजन वॉट यू कॉल कोंकणी कितें म्हणटा आमी एकामेकाक सोर कोत्तात आमी करेक्ट एकामेकाक सोर कोत्ता कोण मोडवो आहा कोण आनीक कावो आहा कोण गोरो आहा कोण लांब आहा कोण शॉर्ट आहा जायते कोण बरो दिसता कोण बरो दिसना वी कंपेर इच अदर येस नो बट वेन आय अंडरस्टँड नो मॅटर हाव आय एम क्रिएटेड कशे भशेन म्हाका रोचलेलो आहा देवान म्हाका आपल्या सारक्याचो रोचला म्हजो शेजारी म्हाका लायक करूंक म्हाका पसंद करूंक ना करूंक बट आय एम हॅपी द वे आय एम वाय कित्याक हांव खुशाल आहा जे भशेन हांव आहा त्या भशेन बिकॉज नाव आय नो आतां म्हाका खबर आहा की हांव देवा सारक्याचो देवाच्या रुपाचो सो म्हाकाच म्हजे वयर कंप्लेन आनीक आसची ना रीड सिस्टर जॉन 4:24 देव आत्मो आं ते फर्स्ट लायन जाय म्हाका देव कितें देव 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 कोण आत्मो देव कोण आत्मो जाल्यार आमी कोण जाली आत्मो देव कोण आत्मो आमी कोण आत्मो आमी कोणा सारक्याची देवा सो आमी कोण जाली आत्मा आत्मो जाली समजता ऑलवेज रिमेंबर वी आर अ स्पिरिट आमी जावन आसा एक आत्मो आत्मो देवान आमकां आपल्या सारक्याचें केल्या आतां तूं कोण जावन आसा आं तुगे नांव कितें सिस्टर आं फिलोमिना ओके फिलोमिना जावन आसा आत्मो वय ना आत्मे दिश्टी पडटा मात ती दिसता आतां कितें म्हणया देव कितें उलयता गाय उतर एक सांगता दिश्टी पडटा दुसरेंच समजता आतां सिस्टर फिलोमिना जावन आहा कोण तूं देवा सारक्याची देवा रुपाची वय ना पूण आतां देव म्हणचे आत्मो जाल्यार तूं कोण जाली आत्मोच जाली वय ना पूण आतां दिसता कशी ती आत्मे दिसती पडना न्हू पळय आत्मा दिसती पडटा आत्मो न्हय मेळ्ळे आत्मे दिसती पडटा आमकां दोळ्यांनी कित्याक ते आत्मे न्हय करेक्ट न्हय पूण आतां ही दिसती पडटा म्हणजे ही आत्मो न्हू आं कुडीन दिसता ही कुई आत्मा आमची भितर आहा आत्मो आमच्या भितर आहा सो ही कूड म्हणजे कितें काय आं से न्हू बाबा से यू सेड समथींग से temple of God. Okay, my body is okay, what you said is correct. My body is the temple of God. But as long as we are in this world, we have this body to live in this earth. Earth means संसार न्हय धरतेचेर ह्या संवसारान जेन्ना पासून आमी आसा म्हणचे आमकां ही कूड गरजेची अंडरस्टँडींग आतां देवान आमी सुरवातेक कितें म्हणलां मनशाक रोचलो कित्याचो मातयेचो समजता ही कूड कित्याची केल्या मातयेची आनी हे कुडीन कितें घातलां आत्मो आपलो श्वास घातला आनी तो जावन हा देवाचो आत्मो आमकां जेन्ना तो आत्मो भायर सोदता हे कुडीचें कितें काम आहा समजता सो एज लॉंग एज यू आर इन दीस लिवींग इन दीस अर्थ you have this body yes or no and to live on this planet earth you need a body तुका कुडीची गरज ह्या संवसारान रावंक जाय जाल्यार समजता आनी देवान आतां ह्या संवसारान आमकां धाडलां आनी आमकां ही कूड दिल्या आनी हे कुडीक म्हणटा एके भाशेचो एक सूट म्हणोया एक बॉक्स कशें म्हणोया समजता आनी त्या बॉक्सांत आमच्या हे कुडींत आमच्या आपलो श्वास दिला आनी तेका लागून आमी ही जीवी कूड म्हणटा समजता ही जीवी कूड पूण जेन्ना हो आत्मो भायर सोदता कूड कितें जाली गूड फॉर नथींग समजता कूड बॉडी आमची कांय उपेगाची ना मातयेची मातयेक वेता समजता पूण मेन आमच्या आयडेंटिटी कित्यान आहा आमच्या आत्म्यान आहा दॅट मिन्स वॉट मॅन इज अ स्पिरीट मनीस जावन आहा आत्मो सो ही समजोणी तुका आनी म्हाका पयली आसपाक जाय जायते फावटी कोणेन म्हाका कितें म्हणलें आमकां रोखडें फील जाता वय ना कोणें कितें दुखयलें आमकां रोखडेंच दूख जाता जायना सिबलींग झगडटात एकामेका कितें म्हणल्या उपरांत मातशें पयलें दूख जाता वय ना आय कॅन टेक यू एग्जाम्पल न्हू ओके एकामेकाक आमी भयणो आसतात जेन्ना भाव भयणां आसतात जावं घरांत आमी आसतात केस्तांव जाता तुवें म्हजें घेतलें शेणयलें दिवंक ना मोडलें आनी कितें जालें करेक्ट आनी मागीर केस्तांवां आमची कोमेस जाता जेन्ना कोमेस जाले उपरांत मनान दूख आसता भायल्यान दिसती पडटा दूख खंय लावन घेतलें तुवें दूख खंय लावन घेतल्या कुडीक लावन घेतल्या काळजा भितर तुज्या भितर तुवें तुज्या इन मॅनान तुवें तें दूख लावन घेतला वय ना
आनी देवाक केन्नाच नाका तेज्या ओतम्यान जावं तेज्या भुरग्यांच्या भितर अशें दूख आसलेलें. ही देवाची खोशी न्हय. देवाची खोशी कितें? आतां भुरगीं जेन्ना आमी आसता माय पायची खोशी कितें आसता टुवर्ड्स द चिल्ड्रन? दे वॉन्ट द चिल्ड्रन ऑलवेज टू बी हॅपी. येस ओ नो? माय पायची खोशी भुरगीं सदांच खुशाल रावची. भुरग्यांक दूख जाता तेन्ना माय पायक दूख जायना? जाता जायना? तुमी मायो मायो मम्मीच वर न्हू आं बसल्या ती पेरंट्स न्हय. सो तुमच्या भुरग्यांक दूख जाता तेन्ना तुमकां जायना? तुमी म्हणटा बरेंच जालें काल म्हाका दुखयलेलें न्हू. ना आं एक टायम भयणू तरी म्हणूंक शकता पूण पेरंट्स कॅनॉट से दीस वे टुवर्ड्स देअर चिल्ड्रन. येस ओ नो? भुरग्यां उद्देशी माय पाय केन्नाच अशें चिंतोंक शकना की भुरग्यांक वायट जालें बरें जालें काल म्हाका दुखयलेलें म्हणटली ना. बिकॉज आमी माय पाय जे भशेन आमच्या भुरग्यां टुवर्ड्स आमच्या भुरग्यां सगळें आमकां जे भशेन मोग आसता पयलें समजोंक जाय तेच भशेन देवाकूय आमचे सगळे मोग आहा म्हूण. पूण आमी देवाक पळयतना कसो पळयता? जरी तर हांव बरें करीत जाल्यारूच हांव देवाचें भुरगें. पूण जेन्ना हांवें कितें वायट केलें हांव देवाचें भुरगें म्हणून येता काय? कितलीं जाणां वय म्हणटा आतां उबारा पळया आतां तुमकां सारकें कॅच करता हांव. ओके कितलीं जाणां म्हणटा जेन्ना हांव वायट करता तेन्ना हांव देवाचें भुरगें न्हय. हांव बरें करता तेन्ना भुरगीं आमी देवाची वय ना. आय अग्री ऑन दीस. डू यू ऑल अग्री ऑन दीस? वेन आय डू गुड वर्क्स आय एम द चाइल्ड ऑफ गॉड. येस और नो? बट वेन आय डू समथिंग मिस्टेक देन वॉट हॅपन्स? वेन आय डू मिस्टेक से तुम्हीच आसता म्हाकाय सांगा हांवूय आसता. सो वेन वी डू मिस्टेक वॉट हॅपन? दॅट्स वॉट शी आन्सर्ड. She's pinching you? Okay, जेन्ना आमी मिस्टेक करता देन वॉट हॅपन्स टू अस? आमी गुन्यांव करता जावं कितें वायट करता तेन्ना आमकां कितें जाता? ओके द वन हू इज सिटींग आउटसायड प्लीज आन्सर. यू कॅन हियर मी नो? आयको येता न्हय? ओके जेन्ना कितें वायट घडटा तेन्ना आमकां कितें जाता? आं सांगा तुमी सांगना जाल्यार हिंगा फूल स्टॉप. मागीर दूख जाता. कांय जायना. वायट करता तेन्ना कितें जाता न्हू काळजान? देवाचेर हांवें गुन्यांव केलो, देव आतां म्हाका बरो करपा ना, देव म्हाका आतां बक्षणे दिवपा ना. गेले फावटी हांवें सेम मिस्टेक केलोली आनी तेन्ना म्हाका बक्षिलोलें पूण हे फावटी कोण ना दिसता आतां सेम मिस्टेक जाल्या. हॅपन्स? जाता? सांगा न्हय? होय. जाता न्हय? जेन्ना आमचे कडेन गुन्यांव जाता धर आमी कितें वायट केलें आमकां कितें जाता? उणेपण येता भितरल्यान आनी आमकां दिसता आमी देवा सोरशिल्लीं पयस गेल्या. कोण पयस गेल्या? आमी पयस गेल्या. एक्चुअली ते सारकें आमीच पयस वयता. जेन्ना आमी गुन्यांव करता वी गो अवे फ्रॉम गॉड बट गॉड डज नॉट गो अवे फ्रॉम अस. आर यू अंडरस्टँडिंग? आतां जेन्ना आमकां ही कूड जे भशेन आमी समजून घेता देवान आमकां ही कूड दिल्या. देवान आमकां 5 भाशेची आमकां सेन्सीस वॉट यू कॉल इन कोंकणी फॉर सेन्सीस? भावना न्हय? 5 भाशेची आमकां एक सेन्सीस दिल्या. जेन्ना मनीस एक कुडीन जियेता कुडी भितर कितें दिलां आमकां? आमच्या मनान 5 कायंड्स ऑफ सेन्सीस. कॅन यू टेल मी नेम दोज 5 सेन्सीस? आयज, सीइंग, आयज, इयर्स, नोज, टंग, स्किन, टच, फील. येस ओ नो? आतां हे सेन्सीस आमकां कोणेन दिल्या? देवान. म्हणजे बरी गजाल वय ना? बऱ्यो वस्तू ह्यो. करेक्ट न्हय? सेन्सीस आर गुड ऑर बॅड? गुड. सेन्सीस आर गुड ऑर बॅड? हांवें मागीर आन्सर चेंज करप ना. आय बी सेईंग समथींग नाव आफ्टर दीस. हेच्या मागीर सांगा. संवसारान जियेवपा बऱ्यो. संवसारान जियोवपाक आमकां सेन्सीस बऱ्यो. करेक्ट न्हय? संवसारान जियोवपाक आमकां जी भावना दिल्या म्हणटा न्हू कोंकणीन आमी भावना म्हणटा. भावना म्हणजे कितें? आमकां नदर दिल्या. दिसती पडटा ती नदर दिल्या. कोंकणीन सजमोया. आयकोंक येता तशें कान दिल्या म्हणून कान उक्ते करून आयक म्हणल्यार तुमकां सगल्यांक. कान दिवंक नासलेलें आयकोपाचें तुमी? ना. आयकोंक येवपाचें? दोळे दिवंक नाल्यार दिसती पडपाचें हांव तुमकां? ना. वाचपाक उतर दिसती पडपाचें? ना. नाक दिवंक ना वास येवपाचो? उलोवंक जीब दिवंक ना टेस्ट कोवपाचें? फिलींग टच सेन्स दिवंक नासलेलें जाल्यार खूंय हात लागता गरम थंड कितें कोवपाचें? ना. म्हणजे कितें? ही भावना दिल्या ती बरी ओ वायट? बरी ओ वायट? बरी. येस ओ नो? सेन्सीस आर गुड नो? सेन्सीस दिवंकू ना. आज जेवला तर टेस्ट गमपाचो? तुमकां कोवपाचें खंयचें चिकन खंयचें नुस्तें? टेस्टिंगाचो सेन्स सुद्दां दिवंक नासलेलो जाल्यार तुमी शितूय जेवा सेम पेज जेवा सेम. वय ना? पण आमी सदां पेज जेवता काय खबर कितें खाता. दॅट मिन्स वॉट? टेस्टाचो सेन्स दिला तो आमकां बऱ्या दिला कित्याक आमकां टेस्ट गमता रूच गमता. वय ना?
म्हणजे बरें न्हय टेस्ट गमता आयकोंक येता दिसती पडटा वास येता बरो वास येता जावं कसलें आमकां स्मेल येता वय गो ना करेक्ट न्हय दॅट मिन्स वॉट भावनां दिल्यान ती आमकां बरी पूण तुमी जाणा देवाचें उतर शिकपाक देवाचें उतर समजोवपाक ह्या भावनांचें कितेंच काम ना जाणा तुमी हें खबर आहा तुमकां देवाचें उतर शिकोंक देवाच्या उतराची समजणी घेवंक युअर सेन्सीस वील डू नथींग समजता तुका कान आहा तुमी आयकलां केन्ना तरी आसतलें पादिकार पासून इगोर्जेन सांगता आसतना तुमी आयकलां आसतलें देवाचें उतर अशें म्हणटा का जेजून म्हणलें कान आसलोले न्ही आयकोयात दोळे आसलोले न्ही पळयात म्हणजे कितें तांकां कान नासलोले मागीर खंयचे कान आसलोले न्ही म्हणटात तो ती उतर म्हणलां न्हय जेजून म्हणलां न्हय कान आसलोले आनी आयकोचे म्हणजे कितें ते आयकोताले तांकां कान नासलोले मागीर कित्याक म्हणलें काय जेजून दोळे आसलोले आनी पोवचे म्हणजे तांकां दोळे नासले कान नासले तुमी फारिसेव आयकल्या पळय पुस्तकान नांव आयकलां फारिसेवांचें नांव आयकलां तांकां कान आसलोले आसलोले नासलोले मागीर तांकां जेजूचें उतर सोजमतालें आयकोंक येतालें समजणी येता आमी दोन भाशेचे कॅरेक्टर्स आमी पळयता एक फारिजेवाचो आनी एक जे जेजूचे पाटलाव कोत्ताले पळय तांचो समजता जे कोण पाटलाव कोत्ताले तांकां जेजू कितें सांगता ताची समजणी येताली कित्याक ते खालतीकायेन देवाक जेजूच्या उतराक समर्पण कोत्ताले समजता पूण फारिजेव चुकले फिजिकल कान आसले तांकां कुडीचे कान आसले पूण ओतम्याचे कान तांचे बंद आसले ताका लागून जेजू म्हणटा कान आसलेले आनी आयकोचे आयज तुमी हांगा सगळीं बसल्या हांव नको कितल्या जाणांचे कान उक्ते आहा हांव नको कितले जाणांचे दोळे उक्ते आहा हांव नको हो प्रश्न आमी एक एकल्यांनी आपणाकूच करचो आमचे कितले जाणांचे हांगासर कान उक्ते आहा समजणी येता कित्याक तुमचे तर ओत्मीक कान उक्ते आसा जाल्यारच हे उतर तुमच्या कानांतल्यान तुमच्या मनान तुमच्या काळजान भितर रिकतेले समजता असल्या बाबतीन तुका फिजिकल कानान तुका उतर आयको येतलें खरें पूण तुजे ओत्मीक कान तर बंद दवरल्या जाल्यार आमकां हे देवाच्या उतराची समजणी येवची ना समजता आनी उतराची तर समजणी येवची ना उतर म्हज्या जिवितान कशें आपणावचें हांवें हाची सोजमणी म्हाका मेवची ना पूण आमी तसल्या बागान पडया नाका पूण आमी पडया ह्या बागान जे काळजाचे कान उक्ते मनाचे कान उक्ते आनी आमच्या ओत्म्याचे कान उक्ते दवरून आमी हे देवाचें उतर शिकोया समजता सो आमी पयलें देवान मनशाक रोचलो आनी आपल्या सारकीचो आपल्या रुपाचो सो मनीस कोण देवा सारकिलो सो आतां सिस्टरीन वाचलें जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 देव ओत्मो देव ओत्मो म्हणजे तूं आनी हांवूय कोण जाली ओत्मो जाली समजता म्हजी पयली वळख माय आयडेंटिटी इज आय एम अ स्पिरीट बींग समजता आनी म्हाका कूड आहा आय एम अ स्पिरीट बींग आय हॅव अ सोल एंड स्पिरीट एंड सोल लिव्स इन अ बॉडी समजता हांव जावन आसा एक ओत्मो आनी म्हाका प्राण आहा ताका म्हणटा सोल प्राण ओके कोंकणीन प्राण सेज रायट फॉर द सोल ओत्मो म्हणजे स्पिरीट जालो न्हय प्राण म्हणटा हिंदीन वी से प्राण ओके सो आमकां आमी ओत्मो आमकां प्राण आहा आनी आमी ओत्मो आनी प्राण त्या कुडींत ह्या कुडींत आमच्या जियेता पूण जस्ट बिकॉज आय एम लिव्हिंग इन दीस बॉडी दॅट डज नॉट मीन आय एम नॉट अ स्पिरीट आय एम अ स्पिरीट एंड आय एम ऑलवेज अ स्पिरीट बिकॉज आय एम क्रिएटेड इन द इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड हालेलुया हांव जावन आसा एक ओत्मो देवा सारकिलो रोचलेलो आतां हांव तर ओत्मो जाल्यार म्हजें जेवण कितलें कसलें जावंक जाय आत्मीक ओत्म्याचें वय ना आनी ओत्म्याचें जेवण कितें देवाचें उतर ओत्म्याचें जेवण ओत्म्याचें जेवण देवाचें उतर दिसांतल्यान कितले पाटी जेवतात ओत्म्याचें जेवण आतां समजलें जेवण कुडीचें ओत्म्याचें वय ना आतां दनपार आमी सगलीं बरें करून देवाचे कृपेन देवान आमकां हो दिसपटो ग्रास फावो केला तो आमी बरे भाशेन एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान आमी ह्या जेवणान भाग घेतलो वय ना तशेंच आमी ओत्म्याचें जेवण दीस आनी रात जेवपाक जाय ओत्म्याचें जेवण आमी
दीस आनी रात जेवपाक जाय. आतां तुमकां गमतलें कितें म्हणटा ही सिस्टर, दीस आनी रात न्हिदपाचें ना, कामां वचपाचें ना, दीस आनी रात जेवतलीं देवाचें उतर. दिसभर आमी कुडीचें जेवण जेयत रावतात दिसूय भर हो सर्टन टायमा. पूण ओतम्याच्या जेवणाक टायम ना. 24/7 यू हॅव टू ईट. समजता कितें करतलीं आतां? भुरगीं म्हणटलीं स्कॉलाक वचप ना, माय म्हणटली काम करप ना, न्हिदप ना. दीस आनी रात म्हणजे कितें? दिसूय आनी रातूय म्हणजे काम करप ना. कितें करचें पडलें काय? ओके, नाव यू रीड जॉशुआ चॅप्टर 1:8. तुम्ही बरोवन काडटात न्हू स्क्रिप्चर्स? तुम्ही घरा वचून मागीर तुम्ही म्हणटली सिस्टरीन कितें शिकयलेलें उगडास बरो येना. खंयचो स्क्रिप्चर? खंयचो स्क्रिप्चर? तुमकां कोणें जर इन्वायट केलें आं, तिका सोदूनी स्क्रिप्चर ते तितले आमचो लेट डिस्कस समथींग. वेन समबडी इन्वायट्स यू एट देअर फंक्शन ऑर सम प्लेस, ओके, फॉर लंच ऑर डिनर, ओके, तुमकां लंच डिनराक कोणागेर जर इन्वायट केलें, ओके, आनी तुमी गेल्यात थिंगासर, सोजमले गेल्यात. आतां गेल्या उपरांत आमचे मेन फोकस खंय आसतलो? खंय आहा तें लांब टेबल, व्हडलें टेबल, डेकोरेशन केलेलें, डिफरंट कायंड्स ऑफ फूड, येस नो. कारजाराक पासून गेल्या उपरांत आमी ओकलेचो इस्तीप पासून इसोदतलीं, पॅटर्न इसोदतलीं, पूण जेवण कितें सामकें ना, कितें सामकें आहा तें उलयतलीं, वय वो ना? करेक्ट न्हय? म्हणजे आमचें मेन ध्यान हूंय आहा त्या मेजाचेर, व्हडलें लांब आहा तें थिंग न्हय? तुमकां उगडास आदी तरी सर्व करून प्लेटांनी येताले मेजांचेर. इन दोज डेज, येस नो, आय स्टील रिमेंबर. आमी धाकटीं आसतना वयतालीं, बुफे बा कांय ना, द सिल्वर फॉयल प्लेट्स एंड दे सर्व 2-3 आयटम्स एंड देल गिव. करेक्ट न्हू? आतां मेजाची मेजा, डिफरंट कायंड्स ऑफ फूड, एंड वी आर व्हेरी एक्सायटेड अबाउट इट. आमी सारकी खुशाल बरीच जातात आनी मेन आमचें कितें जेवण, कशें डेकोरेशन कितें तें सगळें आमचें ध्यान मन, वय ना? दर तुमी आतां गेलीं कोणाच्या फंक्शनाक गेलीं आनी गेल्या उपरांत तुमकां त्या घरान तेंच्यांनी बरें जेवण रांदलां, मेज बोल्लां, डिफरंट कायंड ऑफ फूड एंड व्हेरी टेस्टी फूड, ओके. आनी यू मायट बी व्हेरी फूडी पर्सन न्हू, तुका लायक जेवण, आनी तें जेवण पळोवन तुका बरो टेस्ट लागलो. तूं कितें करता मागीर? कितें करता मागीर? कितें करतलीं आमी? आनी ते कोण आपयल्या ते फ्रेंड्स तुजी, देन वॉट यूल डू? यूल एप्रिशिएट. And now you desire in your heart, I want this food, I want to know how to prepare. A recipe, right? Because I do that. I don't know how many of y'all are doing this. When I go to somebody's house, म्हाका कितें बरें दिसलें तर हांव रेसिपी विचारता, ओ कहें केलां, कितें केलां. आय एम व्हेरी क्युरियस अबाउट दोज थिंग्स. म्हाका तें जाणा जावंक जाय सो दॅट आय कॅन डू द सेम एट होम. कित्याक म्हाका तेंचेर डिपेंड रावंक नाका नेक्स्ट टायम. I do not want to wait till they invite me for the next time to eat that food. Rather, I would ask them the recipe. Can you please tell me how did you prepare that? I remember the other, in the month of June, our conventan Andhra, sistering gode. Okay, it's more than 22-24 days I stayed with them. And there was one sister, ती जायते आयटम्स कितें कितें प्रिपेर करताली. ओके, कसली पानांची चटणी, करी लिव्जाची चटणी, लॉट ऑफ आयटम्स शी इज टू प्रिपेर. आनी म्हाका सारकी क्युरियोसिटी, बिकॉज टेस्ट इज गुड. इमिडिएटली आय टू टेल हर, सिस्टर कॅन यू प्लीज टेल मी द रेसिपी. आनी ती सांगताली, हांव फास्ट टायप करून दोत्ता. कित्याक? बिकॉज आय कॅन कम होम अँड डू द सेम. If I want to eat that food, I do not have to go every time to her place and ask her, give me. Correct, no? हांव कितें करतलें? रेसिपी घेवन येयलें so that I can prepare the same. Are you getting this? So आमचें फोकस कितें आसता? जेन्ना आमकां कोणें कितें बरेंशें कितें टेस्टी दिलें, आमचें मायंड खंय आसतलें? आमकां रेसिपी जाय सो दॅट म्हाका त्या मनशाचेर आनीक डिपेंड रावंक नाका, पूण हांव ती रेसिपी घेवन हांव रांदतां आनी हांव खाता, वय ना? आनी जेन्ना हांव रांदून खाता तेन्ना लिमिटलेस. लोकांगेर वयता तेन्ना इल्लेशें. इवन तुका जाय जाल्यार बसून तुका यू आर शाय टू टेक, येस और नो? बट वेन यू प्रिपेर दॅट फूड एट युअर होम, विल यू सी द लिमिट or you will eat in abundance? तू लिमिटान घेवन वयतलें इल्लेशें. ओ तुज्या घरा जेन्ना तुवें प्रिपेर केलां, तूं कितें करता? तुका जाय तितलें, तूं दादोशी जाय सर तूं जेयता. कित्याक? तुवें तें रांदलां तुज्या घरा. इन द सेम वे जोरी तर आयज हांव कितें शिकयता आनी तुमी कोण बरोवन काडना आनी हांव तर गेलें, तुमकां आतां खबर ना खंयचो स्क्रिप्चर आनी कितें, यू विल मिस ऑन दॅट. आर यू अंडरस्टँडिंग? तुमकां हें चुकतलें. तुका गमचें ना खंयचो स्क्रिप्चर कितें सांगलेलो सिस्टरीन. दॅट्स वाय रायटींग द तूं कितें स्क्रिप्चर बरयता तुज्याच बऱ्याक. सो हांव आसो
हांव नासो यू हॅव युअर ओन रेसिपी तुजी रेसिपी तुजे कडेन हा सो तुजे कडेन तें उतर हा यू नो वॉट टू डू विथ दॅट वर्ड हालेलुया ओके वाच सिस्टर जॉशुआ जोशुआ 1:8. 1:8 सुमृतीचें पुस्तक सदांच तुज्या केन्ना केन्नाय तुज्या सदांच तुज्या केन्ना केन्नाय तुज्या सदांच तुज्या हा ओठांचेर आसूं हा केन्ना केन्नाय तुज्या ओठांचेर आसूं सदांच तुज्या जेन्ना तुका त्रास येता तेन्ना तुज्या ओठांचेर आसूं सदांच तुज्या जेन्ना तुका ओठांचेर दुयेंत येता तेन्ना तुज्या ओठांचेर आसूं सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं समृद्धीचे पुस्तक सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं समृद्धीचे पुस्तक म्हणजे द बुक ऑफ द लॉ द वर्ड ऑफ गॉड शूड बी इन युअर माउथ एव्हरी टाइम सदांच एव्हरी डे समृद्धीचे पुस्तक म्हणजे देवाचें उतर सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं आमच्या ओठांचेर कितें आहा दिसभर आमच्या ओठांचेर कितें आहा दिसभर काय ना तुमी उलयना कितें हे गांवचो चलो उलयना सिस्टर म्हाका भियाल्यात ओके तुमी उलयतात न्हय दिसभर घरान नाल्यार हांव वयचे पयलीं तुमच्या घरा येतलें आं आयकुपाक तुमी उलयता उलयना ती आमी सगळीं उलयता दिसभर जीप दिल्या उलोवपाक न्हय देवान आमकां तोंड दिलां उलोवपाक सो आमकां उलोवंक बरें दिसता येस न्हू उलोवंक आमकां बरें दिसना आतां तर हांवें म्हणलें सेशन काबार तुमी उलोवची ना म्हाजे कडेन आमी आतां कित्याक उलयना तर कितें डिफरन्स आहा पयलें आनी मागीर समजता सो देवाचें उतर कितें म्हणटा जॉशुआचें पयलो 8वी वळ समृद्धीचें पुस्तक देवाचें उतर सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं देवाचें उतर सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं पूण आमच्या तोंडार कसलीं उतरां आसता कसलें आसता जाणा मुगो तेणें म्हाका अशें केलें तेणें म्हाका तशें केलें तेणें म्हाका हें म्हणलां तूं कितें सांगो मुगे कोश्ट 1 2 3 4 मुगे त्रास 1 2 3 4 मुगो संकोश्ट 1 2 3 4 म्हजी सून 1 2 3 4 मुगे जावय 1 2 3 4 मुगे भुरगीं कितें सांगो आयकोय ना सारकी मस्ती समजता इतू मस्ती कोता कोणाची भुरगीं कोना समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं आनी आमच्या ओठांचेर दीस आनी रात आमच्या जिविताचे कोश्ट आमच्या जिविताचे त्रास आमच्या जिवितान जे उणेपण घडटा ते जे आमी उलोवंक जाय आनी कोणाकय आमी घडोवता राव आयक म्हजें प्रॉब्लम आनी तो मनीस आयकोना जाल्यार कितें जालो हो मुगे दुस्मान हो मुगे त्रास आयकोन कांय पडलो ना सारकें जरी तरी तुमकां पटना जाल्यार सांगात नो 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 दिस इज नॉट वॉट इज हॅपनिंग इन माय लायफ यू कॅन टेल ओपनली वी ऑल गो थ्रू दीस आमकां सोजमोडी ना उतराची आनी दीस आनी रात आमचे आमी संकोश त्रास आनी प्रॉब्लम्स आमी उलयतात आनी दुसऱ्यांकय सांगतात वय ना पूण हें जेन्ना देव जॉशुआक जें उतर दिता जॉशुआ व्हडल्या मिशनाचेर वचपाक आसलो जॉशुआच्या शोल्डराचेर व्हडलें कार्य पडपाचें आसलेलें व्हडलें कार्य ताणें करपाक जाय आसलेलें मोजेसा फाटल्यान तेन्ना देव तेका हें सांगता आनी जरी तर म्हज्या जिवितान हांव कसले त्रास पळयता हे त्रासांतल्यान तर म्हाका वयर सोदतलो हे समृद्धीचें पुस्तक म्हाज्या ओंठांचेर दीस आनी रात आसपाक जाय नो मॅटर वॉट डिफिकल्टीज आय एम गोईंग थ्रू कसलेय आमच्या जिवितान आमकां तो त्रास आहा ह्या त्रासांतल्यान तर आमकां भायर सरोंक जाय कितें म्हज्या ओंठांचेर आसचें देवाचें उतर हे देवाचें उतर जावन आसा ओत्मो God's word is the word which Jesus had spoken to us is spirit and life. हे देवाचें उतर जावन आसा ओत्मो आनी आमकां जिवीत तेका लागून देव म्हणटा हें उतर सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं नेक्स्ट लायन सिस्टर इतलें क्लियर सदांच ओंठांचेर आसूं आसतलें आयसान कितलीं जाणां लास्ट इयर आसलेलीं हांव येयलोलें तेन्ना ही माय आसलेली हांव रिमेंबर आनी कितलीं जाणां आसलेलीं लास्ट इयर रिमेंबर द टिचिंग्स ओके नेक्स्ट लायन सिस्टर सगळें बरयलोलें आसा तें वेवसायेन ना 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 ना
मेडिटेट नियाल मोदे एक लायन उरली. हिंगा आसा समृद्धीचे पुस्तक सदांच तुज्या पोटांचेर आसूं. पोटांचेर आसूं सगळें बरयल्लें आसा हां ते वेवसायेन सांबाळचे खातीर हां दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. बरयलेले आसा त्या वेवसायेन सांबाळचे खातीर त्या उतराचेर नियाळ करचो. इंग्लिशीन म्हणटा दिस बुक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ बट यू शॅल मेडिटेट ऑन इट डे अँड नाईट. दीस आनी रात त्या उतराचेर नियाळ करचो. कित्याक लागून हे सगळें बरयलेलें आहा ते वेवसायेन घालचे खातीर तूं त्या उतराचेर नियाळ करचो. सो 2 वस्तू आमकां देवान दिल्या आनी त्यो 2 आमच्या जिविताच्यो चायो म्हणूंक जाता आमी. समजता आमच्या जिवितान जोरी तर म्हाका कितेंच बरेंपण दिसती पडना आनी कसल्याच संकोश्टान ओके सगळीं जाणां शांतेन जियेतात. सगळ्यांक शांती आहा. डू वी ऑल हॅव पीस इन अ हार्ट ऑल द टायम 24/7 24 वरां आमच्या भितर शांती आहा. सिस्टर आहा कितें येता भितर शांतीन आपूण कितें आसता चिंतना चिंतना आनी कितें दूख राग शांतीन आपूण चिंतना आनी कितें आसता दूख वरी ना कितें आसता दूख भिरांत दूख भिरांत आनी कितें राग राग तो पयल्या नंबराचेर घालूंक जावो. आनी कितें हुस्के कोणती कितले वस्तू जाल्यो वय ना दुबाव दुबाव आनी दुबाव कित्याचेर देवाच्या उतराचेर. ओके शांती आसना आमच्या जिवितान 24 वरां पूण ह्या 24 वरांनी कितें आसता दूख भिरांत हुस्के खोती चिंतना राग द्वेस पिडापीड दुसऱ्यांक दिवपाचें वय ना ही सगळीं नाका जालेली चिंतना आमच्या मनान घुस्पता वय ना घुस्पना. हा दीस वर कोणूच ना म्हणून न्ही सोमती कुमसाराक. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडिंग दिस हे एक न्हू कोडू सोत आमच्या जिविताचे जे आमी जाणा जोण एकल्याक खबर आहा आमच्या काळजान कसलें तुफान चलता पळय तें भायल्यान कोणाक दिसती पडचें ना पूण तूं भितर जाणाव तुज्या भितर कसलें तुफान चालू आहा तें वय ना कसलेंय जावन ती तें संकोश्ट कसलेंय जावन ती तें हुस्के पूण दोर एकलो ह्या तुफानांक सांपडलेलो आहा वय ना दोर एक मनीस ह्या तुफानांक सांपडलेलो आहा की तुज्या काळजान डिस्टर्बन्स आहा तुज्या काळजान डिस्ट्रेस आहा तूं डिस्टर्ब आहा तुका हुस्के आहा खोती आहा कितें तरी तुफान ह्या काळजान उपरासलेले आसताच वय ना पूण आमकां तुफानान रावपाक सांगलां देवान ना देव कितें म्हणटा तुफाना शांत शांत जा. तुफानान कितें म्हणटा जेजू शांत जा. शांत म्हणजे कितें शांती वय ना शांत जा शांती. सो आमच्या काळजान तर तुफान उपरासलेले हा देवाची येवजण आनी देवाचो आवंडो न्हू हे तुफान शांत जावपाक वय ना पूण जेजू येतलो शांत करपाक आमी जावपा जाय पूण कशी जातली बरें जावंक जाय जाल्यार टाक घेवंक जाय न्हू मेडिसिनां. सो शांत जावपाक जाय जाल्यार आमकां व्हडलें प्रिस्क्रिप्शन आहा उतरां मेडिसीन सगळे भाशेची टॅबलेटां पुस्तकान आहा. समजता ही पुस्तकांतलीं टॅबलेटां काडून हे तोंडांतल्यान आमी भितर घेवंक जाय तेन्नाच हे काळीज जे उचामण जालोलें आहा कसल्या कारणांक लागून हे काळीज आमचे शांत जाता. समजता हे काळजाक शांत करपाक आमकां एकूच वाट आहा देवाचें उतर. इतलें हे देवाचें उतर आमच्या जिवितान मोलादीक भाशेन आमच्या जिवितान हे काम करता. समजून येता. सो देवान जे भाशेन मनशाक आपल्या सारक्याचो रोचला आत्म्यान आपल्या सारक्याचो रोचला आनी कित्याक आमी ह्या संवसारान आहा तेका लागून ही आमकां कूड फावो आहा पूण ही कूड घोडे बोरीची. समजता जायते फावटी आमी पळयता आमी एक फॅमिली जियेता जावं एक व्हडली फॅमिली आसता कांय कारणाक लागून कसल्याय वेळाक लागून जावं वेळ लागीं पावला आमची फॅमिली एक जावं मनीस सोंपता फॅमिलींतल्यान वय ना आनी सोंपल्या उपरांत आमकां दूख जाता घोडे बोरीक आमकां दूख जाता करेक्ट ना दूख जायना आमची मोगाची मनशां आमकां सोडून वेता तेन्ना दूख जाता पूण सोत कितें आहा पुस्तकांतल्यान
जोरी तर मनीस ह्या संवसारान सोंपलो पासून जाल्यार आमकां एक बरवोसो होप इज बरवोसो रायट. आमकां बरवोसो हा की जेजू क्रिस्ताक लागून ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून जी कोण मरोन गेलोली हा ती पासून क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याच्या वेळार सोगली मेलेल्यांतली जीवन जातात म्हण समजता. आनी ह्या बरवोशाक लागून आमी देवाक संतोसता आनी आमी सोरो घेवन जावं दूख घेवन आमी रावना पूण संतोसान आमी देवाक दिनवासता आनी आर्गां दिता कित्याक हे स्वताची आमकां वळख आयल्या म्हण समजता. सो कोणीय बसून आमच्या जिवितान जावं आमच्या घराबेन जावं आमची सोंपोन वेतात ही आमी भावार्थान स्वत मानता कित्याक पुस्तकान बरयलेलें हा सोंपलोलो मनीस पासून गोडेक आयज तो कुडींत मेला पूण ओतम्यान क्रिस्ताचो वेळ सासणाक जियेता आनी हे सासणीक जिवीत दिवपाक आयज आमकां जेजू आयला. सो आमी दिसता पळय ही कूड आमची ही सासणांक तोखता तसली न्हय पूण आमचो ओत्मो सासणांक तोखता पळय तसलो. तेका लागून आमी ओतम्याचें जेवण दीस आनी रात जेवचें आमकां भोव गरजेचें. जितलें आमी ओतम्याक जेवण दितली जावं जितलें आमी ओतम्यांक फीड कोत्तेली तितलो आमचो ओत्मो सुडसुडीत आसतलो शक्तिवंत आसतलो आनी कसल्याय संकश्टाचेर जैत व्हरपाक तो तयार आसतलो समजता. इतलें समजलें. आर यू अंडरस्टँडींग. ओके आतां सिस्टरीन कितें वाचलां आमकां 3 स्क्रिप्चर्स आमी घेतल्या. पयलो आमी उत्पत्तीन पयलें देवान मनशाक आपल्या सारकिली रोचल्या. सगळ्यांक उगडास आहा देवान आमकां आपले सारकिली रोचल्या आपल्या सारक्याची करेक्ट. दुसरें आमी पयलें जॉन 4:24 की आमी जावन आसा ओत्मो. देव जावन आहा ओत्मो आनी आमी जावन आहा ओत्मो. दुसरें आमी पयलां ओतम्याचें जेवण कितें हें उतर आमच्या दीसभर वोंटाचेर आसचें आनी देवाच्या उतराचेर आमी दीस आनी रात नियाळ करचो. आतां जायते फावटी आतां तुमकां दिसता आसतलें कितें हांव उतर बरें आयकलें आतां आमकां गमलें कितें करपाचें तें 5 मिनटां इतिहास पावल्या पुरो सगलें आमकां कितें जातलें एथिंगा पावता म्हणसर मातसो प्रेशर आयलो कितें जालें लार येयलें घर बांदलां तें घेवन गेले सजमता. लार येयलें घर बांदलेलें आहा तें घेवन गेले. लार येवन घर बांदलेलें आहा तें घेवन केन्ना वेता जेन्ना त्या घराक बुनियाद घोट फातराची खोडपाची बुनियाद जेन्ना पळय ना तेन्नाच तें लार येता आनी तें बांदलां तें घेवन वेता. पूण हें घर तर कम सिट हांगा बस. ओके सगळीं डिस्ट्रॅक्ट जावया नाका ना. प्रेज गॉड. ओके सो आमी कितें म्हणटा जोरी तर आतां हें उतर आयकोन मातशें आमी हिंगसान थिंगा वयता म्हणसर कितें जातलें प्रेशर येतलो आनी प्रेशर म्हणजे कितें लार येतलें आनी लार येवन जें कितें बांदलेलें आहा तें घेवन वेतलें. पूण तें केन्ना व्हरोंक शकता बस केन्ना व्हरोंक शकता जेन्ना ह्या घराक बुनियाद फावंडेशन ना बुनियाद ना. तेका लागून आमी सारकी चोत्राय दवरूंक जाय हें उतर आमच्या काळजान बाळगून सांबाळून दवरपाक कित्याक चोर येवन हें उतर व्हरोंक फावना ते भाशेन. इफ वी गो टू मार्क chapter 4. Anybody knows what is there in Mark chapter 4? मार्क चॅप्टर 4 कितें आहा केन्ना आयकलां कोणेन मार्काचो 4 विस्वर. ओके बियेची वापर आयकल्या तुमी बियेची वापर वोंपी आनी बी सोवर अँड द सीड. वोंपी आयकला शेतां वोंपले तुमी कोणे कितल्या जाणांनी शेत वोंपला सगल्यांनी. सो ही बेस्ट जातलें एग्जाम्पल आमकां शिकोवंक तर न्हय बियेची वापर वोंप्याची. आतां तुमी शेत लायला म्हणजे तुमी वोंपी जाली ना. तुमी लायला सिस्टर फिलोमिना रायट. ओके शेत लावच्या पयलें आतां आमकां तर शेत म्हणल्यार आतां तांदूळ जालें वय ना तांदळाचें जेवपाक पोटाक अगेन बुकेचे वय ना जेवणाची वापर करेक्ट. ओके सो जेन्ना शेत आमी लायता खंयचो म्हयनो आमकां शेत लावपाक जुनाचो म्हयनो. तुमी एप्रिलान कित्याक लायनान एप्रिलान कितें ना जुनान पावस येता म्हणून तुमकां कितें गॅरंटी आहा बरोवन दिला दान. देन
लेटर येता तुमकां म्हयन्या वर्सा वरोस मायाच्या निमाण्या आठवड्याक हांव वयरसान लेटर देंवन येता ह्या वर्सा पावस पडटलो कोर लाया शेत म्हूण कितें उलयता तर सांगा न्हय वर्सान वचपा फोन येता वर्सान वचपावस पडटा कितें गॅरंटी हा वर्सान वच पावस पडटा म्हूण एलायजाचो दीस तुमी विसरली 3 वर्सां पावस लावलेलो हय then during Elijah's time 3 years there was no rain, right? Yes. So how can we say वर्सा पावस पडटात म्हूण सीता आणि भावार्ता तेंच जाय आयकोंक म्हाका एक कान आशेता देवूय आशेता आयकोंक कितें हा बावाड रिटर्न एविडन्स हा पडटलोच म्हूण ना सारकें गॅरंटीड हा ही पावस येतलोच म्हूण जुनान बरयलेलें हा बावर्थ हा भितरल्यान वयव ना हेच आमकां जाय हे पुस्तकान जें बरयलां हें तुका तर स्वत मानूंक जाय जाल्यार कितें जाय बावर्थ समजता आनी बावर्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानवलेली जावंक जायना विदाउट फेथ अकॉर्डिंग टू Hebrews 11:6 विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड आमी देवाक मानवलेली जावपाक कितें कोता बॉक्स आसतले घातले बॉक्सान देवाक मानवलेली आनी कितें मातीस पेटयले लायले देवाक मानवलेली आनी मागीर आनी कितें कितें केलें जायतें वयव ना आनी आमकां दिसता ह्यो सगल्यो वस्तू करून आमी देवाक मानवलेली जातात ना ह्यो सगल्यो वस्तू करप तुमी कोरा ना कोरा नॉट सेईंग दॅट आय एम गिवींग एन एग्जाम्पल ओके नाल्यार मनशार हांवें सांगलां कोण ना काय हांव कांयच सांगना तें अंडरस्टँडींग आय एम जस्ट गिवींग एन एग्जाम्पल आय यू अंडरस्टँडींग वर्ड ऑफ गॉड सेज देवाचें उतर म्हणटा बावार्था विरेत आमी देवाक मानवलेली जायना पूण ह्या उतराची म्हाका समजोनी ना हांव हे सगल्यो वस्तू करता देवाक मानवलेले जावपाक करेक्ट न्हय हांव चिंता हांव तर दिसाक 3 वरां तर दिमेर रावत जाल्यार हांव देवाक मानवलेलें जाता बरयलां पुस्तकान ना तूं 3 वरां न्हय 300 वरां पासून आमी दिमेर रावन मागणें करूंक जाता पूण कसलें बावार्थाचें मागणें म्हजी कोरणी देवाक मानवलेली जायना पूण म्हजो बावार्थ जो देवाचेर हांव दाखयता म्हज्या कोरण्यांनी तें देवाक मानवलेलें जाता समजता सो बावार्था विरेत आमी देवाक मानवलेली जायना आनी बावार्थ कसो येता वाचून आयकोन हा बावार्थ कसो येता कालसान सांग ओके बावार्थ कसो येता देवाचे उतर ऐकून देवाचें उतर आयकोन वाचून बावार्थ कसो येता तें कॉपी कोनाका बावार्थ कसो येता देवा उतर आयकोन येना कालसान सांग बावार्थ कसो येता भावाची येतो देवाचे इतर आहे पेन हवा नसता देवाचे विश्वास आहे विश्वास येता ओके बावार्थ कसो येता तुमकां कोणा एग्जामीक धाडना हें बेश्टें आमीच आहा बावार्थ कसो येता देवाचें उतर तुवें आन्सर आयकला कोणाचो ती कशें गमलें तुका देवा उतर आयकून बावार्थ येता म्हूण हाव यू नो बावार्थ कसो येता सिस्टर आयकॉन खंय आयकलां तुवें हें हा बायबलाची हात आहे बायबलाचेर व्हेरी गुड अकॉर्डिंग टू रोमन्स 10:17 आन्सर्स आर करेक्ट पूण हांवें मातसो प्रेशर घातलो सगळीं ओद्दी पियेता सांगू नाका रायट आर रॉंग ओके कॉन्फिडन्स केन्ना येता वेन आय नो द वर्ड ऑफ गॉड कॉन्फिडंटली जेन्ना देवाचें उतर म्हाका सारकें खात्रेन जेन्ना उतर समजोणी हा जाल्यार हे उतर आन्सर म्हाजो बोळान येतलो भायर समजता आतां रोमन्स 10:17 रोमकाराचो 10:17 वळ आमकां कितें म्हणटा देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन बावार्थ येता उत्पन्न जाता ओ बावार्थ येता फेथ कमीत बाय हियरींग अँड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड बावार्थ कसो येता कालजानसान आयकोन कालजानसान मोग कोता न्हू ओके बावार्थ कसो येता देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन बावार्थ येता जायते पाटी आमकां कितें दिसता आमी केन्ना आयकता बावार्था विरेत आमी देवाक मानवलेली जायना आनी आमकां दिसता तो बावार्थ कसो हाडचो गाय बावार्थ खंय मेवतलो गाय बावार्थ कोणा कडेन वचून मागणी केल्यार कोण म्हाका दीत गाय कोण दिवचो ना वो बावार्थ खंय आसा
वो कोणाच्यानूच आमकां दिवंक जायना बगर देवाच्यान, पूण तेकाय कंडिशन हा. अँड वॉट इज द कंडिशन? यू नीड टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड डे अँड नाईट. You need to hear the word of God throughout your life. You need to hear the word of God constantly, consistently. Hallelujah. Hallelujah. पोरत्यान देवाचें उतर आयकत रावल्यार भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी हो भावार्थ जेन्ना उत्पन्न जाता, या भावार्था विरीत आमी देवाक मानवलेली जाता. सॉरी, भावार्थ सोवे देवाक आमी मानवलेली जाता, पूण भावार्थ नासतना देवाक आमी मानवलेली जायना. सो देवा मुखार तर आमी मानवलेली जावपाक जाय. कितें जाय आमकां? देवाक तर आमी मानवलेली जावपाक जाय जाल्यार कितें जाय आमकां? भावार्थ जाय. वय ना, आतां खंय मेवतलो? वाचून आयकॉन आनी आयकॉन. कितें शेजाऱ्यांच्यो खबरो? देवाचे तर कितें आयकॉन? देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन भावार्थ उत्पन्न जाता आनी त्या भावार्थान आमी देवाक मानवलेली जाता. समजणी येता? आता प्रश्न विचारलेलो तुमकां की जुनान आतां तुमी भात घालता, वोमता, रोव घालता, कितें म्हणटा तें कोत्ता सगळे तुमी भावार्थान कोत्ता, कित्याक तुमकां खात्री आहा जुनान पावस पडटाच म्हूण. वय ना, तुमकां खात्री आहा जुनान पावस पडटाच म्हूण. तूं सुबेज मागणें केलें, उणें मागणें केलें म्हूण कितें वयर सकयल जावपाचें आहा ना. देवान जो आपल्याचो सिस्टम दवरला, हे जुनान पावस पडटाच आनी ह्या पावसाचेर तुका गॅरंटी आहा, ह्या देवाचेर तुका विश्वास आहा जुनान पावस येतलोच म्हूण. तूं विश्वास देवाचेर मनीस दवरूं या ना दवरूं, पूण तेका खबर आहा जुनान पावस येताच म्हूण. वय ना, आतां जुनान जेन्ना पावस येता म्हूण तुका खबर आहा, तूं कसली तयारी कोत्ता? वोंपाची. वय ना, एक वोंपी, एक शेत लावपी, एक शेतकार वोंपी कितें कोत्ता? आपले बियेची तयारी कोत्ता. वय ना, कितें कोत्ता एक शेतकार? बियेची तयारी कोत्ता. कित्याक ही बी जेन्ना तो घालता तेन्ना तेका खबर आहा की एक 4 म्हयन्यांनी म्हाका ह्या बियेची पीक मेवतलीच म्हूण. वय ना, जे भाशेन तो तें करूंक वयता तेच भाशेन आमी हांगासर मार्काचो आविश्व जेन्ना आमी पळयता, चॅप्टर 4, इट स्पीक्स अबाउट द पॅरेबल ऑफ द सोवर. एक वोंप्याची वोपार म्हणटा हांगासर. आनी हे वोपारेन जेजून आमच्या आख्या सगल्या जिविताची खबर ह्या वोंपारेन हांगासर जेजून आमकां बरोवन दिलोली आहा. शिकोया आमी? सगलीं तयार आसात? रेडी आहा? आतां उतरांतल्यान आमी शिकोया. एक जेजू आमकां एक पॅरेबल दिता, एक सोवराची, एक वोंप्याची, आनी आमकां सोर करया आमी एके भाशेन वोंपी कसो. वय ना, आतां हांगासर देव वोंपी आसा आनी बी जावन आहा तेजे उतर. समजता? देव वोंपी आहा आनी बी जावन आहा तेजे उतर. जे भाशेन ह्या सिस्टरीक खबर आहा, जेन्ना हांव शेत वोमता पावस येतलोच, जेन्ना हांव शेत वोमता म्हाका पीक मेवतलेंच, जेन्ना हांव म्हजें बी घालता म्हाका खबर आहा हांवें म्हजे कोडे तयार करूंक जाय म्हूण. कोडे म्हणटात न्हय, भात बोता तें कितें? कोडे, रायट? कोडे, करेक्ट, ओके, कोडे तर. सो आमी ते बी जावच्या पयले पासून आमच्या मनान तयारी आहा कितें करपाची? कोडे तयार करपाची. कित्याक? कित्याक आमकां खात्री आहा आमकां हें पीक मेवतलें आनी आमकां हे कोड्याची गरज, हे पीक सगळें भात व्हरोन त्या कोड्यांनी भरपाक. वय ना, पूण हे भात दिसती पडटा आमकां ना. जुनान दिसती पडटा सगळें भात किल्लो जाता ते ना. कोडे भरता ते दिसती पडटा जुनान ना. जुलयान दिसतले, ऑगस्टान दिसतले, सप्टेंबरान ना, ऑक्टोबर नोव्हेंबर. वय ना, दॅट इज द टायम रायट ऑफ हार्वेस्टिंग. लुवपाचो टायम ऑक्टोबर नोव्हेंबर, करेक्ट न्हय? पूण जे आमकां ऑक्टोबर नोव्हेंबरान जे मेवतले ते आदी फुडेंच आमच्या तकलेन तयारी आहा. समजता? तेच भाशेन हे उतर जे आमकां बरयलेलें आहा, हे उतर जावन आहा आमकां बी. समजता? आनी हे बी जेन्ना आमच्या जिवितान आमी वोमता, आमच्या काळजान आमी वोमता, तेन्ना हे बियेचें पीक आमकां मेवतलेंच म्हूण आमी ताजी कल्पना करूंक जाय, चिंतना घडोवंक जाय. कल्पना म्हणजे कितें? चिंतना न्हय, नियाळ करूंक जाय. समजता? आय गिव एन एक्झाम्पल टू अंडरस्टँड वॉट वी नीड टू इमॅजिन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. उतरा प्रमाणे आमी कशें इमॅजिन करूंक जाय पळय तें हांव शिकयता तुमकां. पूण पयलीं समजोया, जे कोडे जे आमी बोत्तेली ऑक्टोबराच्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान, हे इमॅजिनेशन आमच्या मनान जुनानूच तयारी आसता. करेक्ट न्हय? जुनानूच आमच्या हे मनान आसता. तुमकां समजणी येता हांव कितें म्हणटा तें? सो आतां आमी हें वाचया आनी मागीर सिस्टर तूं कोंकणीनी वाच, ओके? And he began again to teach by the seaside, and there was a
And there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea. And the whole multitude was by the sea on the land. And he taught them many things by parables and said unto them in his teachings. Now, sister, read from third verse. तिसरी वचन वाच पळया, चॅप्टर 4 वर्स 3. ऐकात ऐकात सगळी ऐकात हा, बरयलेले हा. एक ओंपी ओपूंक गेलो आनी ओंपतना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें खेले. दुसरें जबरशी माती नासली तसले खोडपी जमनीर पडले आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें वेगीच किल्लोलें, पूण वत येतूच करपलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें. कांटे वाडले आनी तांणी ताका फुगार केलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बोरे जमनीर पडलें. तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. ओके. फोर्थ सी रायट. आता पयलें बी कसलें आयकलें तुमी? ऐकात म्हणलेलें सगल्यांक आयकोंक ना? पयलें बी कसलें? वाटेर पडले. वाटेर पडले. ओके. दुसरे बी कसले? खडपाचे खडपाचे कांट्यांनी. ओके. पयले कसले? वाटेर वाटेर पडलेले. दुसरे कसले? खडपाचे खडपाचे जमनीर पडलेले. वयव ना? तिसरे कसले? काट्या कांट्यांनी पडलेले. आणि चौथे कसले? बोरे जमनीर. बोरे जमनीर पडलेले. करेक्ट. सो 4 भाशेचे आमी कितें पयले? बी पयले. वयव ना? हय वयव ना? 4 भाशेचे बी पयले. वयव ना? कोणे म्हणलं ते? सी, ऑन पर्पज आय आस्क्ड यू ऑल. आय वॉन्टेड टू सी हाऊ मेनी ऑफ यू आर पेइंग अटेन्शन. हांवें कितें म्हणलें? 4 भाशेचे बी पयले न्हू आमी. 4 भाशेचे बी पयले. ना बी एकूच भाशेचे. सो बी एक आमी कित्याक जेसून बी एक कित्याक सर केल्या? देवाच्या उतरार. सो बी म्हणजे कितें जालें? देवाचे उतर. सो 4 भाशेचे उतर हा देवाचे ना. कितले भाशेचे हा? एकूच भाशे. ऐकात सगळी. समजता? नाव आमी शिकतल्या पयले भाशेचे पळय आमी बी पयला कसले? वाटेर पडलेले. ते वाटेर पडलेले कित्याक? तें बरें आयकोंक ना. पयले भाशेचे जे बी हा तें वाटेर पडलेलें कित्याक? तें बरे भाशेन आयकोंक ना. आतां जर खंय अनाउन्समेंट जाता, फाल्यां व्हडलो मिनिस्टर येतलो आनी फाल्यां टेम्पो धाडटले आनी जायतें कितें कितें मेवतलें. कोण आहा ते 50 अबाव आयकोंक ना. ती बसून न्हिदलेली उठोन धांवतली. आनी कोण न्हिदलेलो आहा तेका दुसरी वचून चल गो ट्रक पावलो धांवया. वयव ना? ह्यो जाल्यो संवसारी खबरो. जे संवसारान जे आमी जियेता तो संवसार गोडे बरीचो. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा दिसता त्यो वस्तू गोडे बरीच्यो थोड्याच वेळाच्यो आनी दिसना त्यो सासणांक तोखता पळय तसल्यो. द थिंग्स वॉट वी सी इज टेम्परल अँड द थिंग्स वॉट वी डू नॉट सी इज इटर्नल. आता जे घोडे बरीचे आहा ताच्या फाटल्यान धांवया. गाय सासणीक आहा ताच्या फाटल्यान धांवया. सासणी. पूण ऑन वन कंडिशन. एक कंडिशन हा. जे दिसता पळय ते घोडे बरीचे म्हणटा आनी दिसना ते सासणीक म्हणटा. पूण आतां तुमी डिसायड करचें पडलें तुका दिसता तेजेर तुका विश्वास करून चलोंक जाय ओ दिसना तेजेर. ओ युजली वॉट डू वी डू? आमी दिसता ते स्वत मानता ओ दिसना ते? कितें स्वत मानतात आमी? दिसता ते ओ दिसना ते? दिसता ते. आनी दिसता ते कितें? घोडे थोड्याच वेळाचे. समजता? सो आयकात म्हणटा तें कितें? दिसना पळय त्यो वस्तू. समजलें? जे आयकात म्हणटा पळय ते दिसना त्यो वस्तू. आनी आमच्या जिवितान जे कितें पळय आमी सोदता आमच्या जिवितान घडोवन आयलोलें तें आमकां दिसती पडटा. जे आमकां घडोवन आयलोलें जाय तें आमकां दिसती पडटा.
ओके, फॉर एग्जाम्पल एका मनशाक जिवितान कसले कसले त्रास जावंक शकता? एका मनशाक जिवितान कसले कसले कोश्ट आसूंक शकता? कसले कोश्ट? कॅन यू नेम एनी वन ऑर टू दॅट वी कॅन अंडरस्टँड मोर डीपली ऑन दॅट? हां, कुडीचे दुयेंत, लेट्स से सिकनेस, एनीथिंग एल्स? लेट्स से पॉवर्टी, गोरीबकाय आसता? गोरीबकाय आसता आमकां? हय आसता असो ना? लॉस दिसता आमकां सांगूंक? ना ना न्हय, पूण आमकां केन्नाय उणेपण आसता. फाल्यां कितें हाडटलो जाल्यार आमकडे आसो ना, करेक्ट न्हय? एक जालें दुयेंताचें, सिकनेसाचें एग्जाम्पल. दुसरें जालें आमकां कसलें फायनान्शियल क्रायसीस, कसलें पयशांचें उणेपण, कोश्ट आसता? वय. सो जेन्ना आमकां दुयेंत आहा आमी कितें आशेता? बरें जावप. पेकोवणी, करेक्ट? जेन्ना हांव दुयेंत आहा कितें दिसती पडटा म्हाका? दुयेंस. कितें दिसती पडना म्हाका? बरें जालें तें. पेकोवणी, करेक्ट? दिसती पडटा कितें? दुयेंस. दिसना कितें? पेकोवणी, करेक्ट? पूण आतां कितें गोडे बोरीचें आनी कितें सासणीक? दिश्टी पण दिसती पडटा तें गोडे बोरीचें म्हणटा न्हय? सो म्हाका आतां दिसती पडटा कितें? दुयेंस. सो देवाच्या उतरा प्रमाणे जे दुयेंस जे तुका दिसती पडटा तें गोडे बोरीचें. जी पेकोवणी तुका दिसती पडना ती तुजी सासणीक. समजता? पूण आतां ती हांव कशी मेळोवन घेतलें हें उतर आमकां शिकयतलें. समजता? जायते फावटी आमी म्हणटा जेजू तूं तर खरेंच म्हजें सांगता आहाय आनी तूं खरेंच म्हजो मोग कोत्ताय, म्हाका पेकोवणी दी. वय ना? जेजू तूं खरेंच म्हजो मोग कोत्ताय जाल्यार म्हाका पेकोवणी दी. आनी जेजू कितें म्हणटा? तुका म्हज्या मोगाचेर प्रश्न आहा? 2000 वर्सां पयलीं हांव खुर्सार चडला तें कित्याक? समजणी येता? आयज हांव जेजू कडेन परवानगी मागता, खात्री मागता, तूं तर म्हजो मोग कोत्ताय जाल्यार म्हाका पेकोवणी दी म्हणटा हांव. बट एट द सेम टायम जेजू आमकां म्हणटा म्हज्या मोगाचेर तूं दुबावताय, तूं जल्मोच्या आदींच तुज्या पासत हांव खुर्सार मेळ्ळा. तूं जल्मोच्या आदींच तुका हांवें बक्षिला. तूं जल्मोच्या आदींच तुका हांवें पेकोवणी दिल्या. तूं जल्मोच्या आदींच तुका हांवें वेंगयला. समजता? ही देवाची बासावणी आमकां ह्या उतरांतल्यान. पूण आमकां दिसती पडना. पूण हें सगळें तर म्हाका पळोवंक जाय. ह्या उतरांतल्यान हांवें हें सगळें पळोवचें पडटलें. समजता? ताका लागून हें उतर चोत्रायेन आमी आयकोंक जाय. आतां पयलेंच उतर जेन्ना तिसरी वोल्ट तिणें वाचली तिणें कितें म्हणलें? आयकात, एक वोंपी वोंपूंक वेता. कितें म्हणटा? आयका, एक वोंपी वोंपूंक येता. एक वोंपी आपले बी घेवन तो वोंवता. पूण जेन्ना हें बी वोंवता ते बियेक जागो खंय वचपाक? मातयेन, जमनीर, वयव ना? एक बी आसता, हे बियेचो जागो खंय? ते बियेंतल्यान जीव भायर येतलो जाल्यार एक किल्लोन एक लायफ येतले बियेंतल्यान जाल्यार बियेक खंय वयची पडली? जमणेन. आमी बियो खंय घालतात? मातयेक. सो हे बियेक खंय वयची पडली? मातयेक वयची पडली. वयव ना? आतां तुमी जायते शेतां लायल्या, कसली भाज्यो लायल्या, बियां लायल्या, वयव ना? मातयेक घातल्या, सारकें न्हय? सो एके बियेक तर जीव हाडटली आमी जाल्यार हे बियेक खंय घालची पडली? मातयेक. सो ह्या पुस्तकांतल्यान बी म्हणल्यार देवाचें उतर म्हूण क्लियर आमकां? ओके. आतां माती म्हणल्यार कितें? काळीज. मनशाच्या काळजाची परिस्थिती. समजता? एका 4 भाशेची माती आहा. पयली भाशेन दुसरी फर्स्ट कायंड, सेकंड कायंड, थर्ड कायंड एंड फोर्थ कायंड. समजता? 4 भाशेची जमीन म्हणटा, 4 भाशेची माती म्हणटा. समजता? 4 भाशेची माती पूण बी एकूच, उतर एकूच, पूण माती 4 भाशेची. आतां आयज आमच्या काळजाचेर नदर मारया. आयज आमचें काळीज कसले भाशेचें गाय? पयल्या भागाचें, दुसऱ्या भागाचें, तिसऱ्या भागाचें व चवथ्या भागाचें. आयज आमच्या जिवितान उणेपण आहा? कितें तरी आमकां प्रश्न आहा आमच्या जिविताचेर? वयव ना? दॅट मिन्स चवथ्या भागाक आमी अजून पावोंकूच ना. समजता? दॅट मिन्स चवथ्या भागाचे मातयेर आयज अजून आमी पावोंक ना. पूण देवाचो आवंडो कितें? आमी चवथ्या भागार पावोशी देवाक जाय. देवाचो आवंडो आमी चवथ्या भागान, जी चवथे भाशेची पळय जमीन आहा, बरी जमीन जी फळां उत्पन्न करून हाडटा,
त्या जमनीची जे भाशेन तयारी आहा तशी आमच्या काळजाची तयारी जालेली देवाचो आवंदो आहा समजता. पूण पयली 3 भाशेचे तर आमी क्रॉस जायना, चवथे भाशेर आमी पावना. समजता. आतां पयली भास कितें म्हणलेली, पयले भाशेची जमीन आमी वाटेर पडलेली. हे वाटेर पडलेले म्हणजे कितें? वाटेर पडलेले म्हणजे कितें? या कानान आयकता, या कानान वायट. ह्या कान बंद करपाचो तर एक कान बंद कर आतां. फकते विसरताय. वाटेर पडलेले म्हणजे कितें? ह्या कानान आयकता, ह्या कानान सोड दिता. वय ना तुम्ही कोता हे भाशेन. आतां कोण नाकान कित्याक हांगा पुस्तक कितें म्हणटा? सुकणें येता आनी ते बी आता काण वता. तूं उडयना, सुकणें येता. कोण येता? सुकणें येता. आनी ह्या सुकण्याचें नांव मागीर कितें दिलां लेटर ऑन? देंवचार. ह्या सुकण्याचें नांव कितें दिलां? देंवचार. कोण येता? हे भाशेन. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू. हालेलुया. हालेलुया. ओके. पयले जमनीर जेन्ना बी पडटा सुकणें येता. आनी सुकणें म्हणजे कोण? सोयतान कोणाच्या रुपान येता? सुकण्याच्या. ओके. ह्या सुकण्याक कितें अर्थ आनी कितें नांव दिलां देवान? सेटन कम्स एंड टेक्स अवे द सीड. आतां तुजे भितर जे बी पडलां ते सोयतान कसो काण वतलो? देवाचें उतर न्हय. चारूय भाशेचे एक्सप्लेन करपाक आमकां आयज टायम मेवचो ना. नायट विजील जातले हिंगा. तुमी डिसायड करात. सो पयले भाशेचे समजोया पयलीं आमी बरें कोन्न. दुसरे फावटी दुसरेचे मागीर दुसरे नेक्स्ट टायम पळोवया. ऑर वील ट्राय टू फिनिश ऑल. ओके. पयले भाशेचे जमीन कितें म्हणलां? वाटेर पडलेलें. सो वाटेर पासून बियां पडटाच. वय ना. हे वंपारेन आमी कितें शिकता? वाटेर पासून बी पडटा. आनी जेन्ना ते वाटेर पडटा सुकणें येता, बियां घेवन वता म्हणजे सोयतान येता आनी ते बी घेवन वता. ओके. रीड दॅट फर्स्ट थर्ड वर्स. थर्ड. आयकात, एक ओंपी ओपोंक गेलो. थर्ड वर्स. ओय. देन फोर्थ. आनी ओंपतना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. दुसरें जबोरशें. ओके. सुकण्यांनी येवन ते केले. आतां पयले बी वाटेर पडलेले, दुसरे पयले खोडपार पडलेले, तिसरे पयले कांट्यांनी पडलेले, चवथे पयले बरे जमनीर पडलेले. कितें तरी समजणी आयली आमकां? समजली आमी पॅरेबल? वंपार सजमली? आमी सजमली वंपार? सजमली हो ना? ही वंपार सजमली? वी अंडरस्टूड दिस पॅरेबल? If you say yes, I'll make you explain. पूण आमी समजलें इतलें वाचून कितें वंपार ती? ओ वंपारूच आसा ती अजुनूय कितें आहा ती? ओके. पयले भाशेचे म्हणटा आमी वाटेर पडलेले, दुसरे म्हणटा आमी खोडपार पडलेले, तिसरे म्हणटा आमी कांट्यांनी पडलेले, चवथे म्हणटा आमी बरे जमनीर पडलेले आनी वंपार हांगासर काबार जाली. आमी कितें सजमल्यात? Did we understood anything from this? कितें तरी समजणी आयली? सजमणी आयली आमकां? कितें तरी समजलें आमी वंपारेचो कितें अर्थ सजमल्या? तुमी वय ना म्हणल्यार बगर हांव फुडें वचना. तुमी डिसायड करा. कितें तरी समजणी आयल्या वंपारेची? कोंकणी येता तुमकां? ओके. सांगात न्हय. वंपार सजमल्या सिस्टर? Did you understand the parable? No? सजमल्या? वंपार सजमली? ओके सिस्टर, वाच आनी एक पार्ट. I'll take that answer from them, yes or no, somehow. आयकात, Okay. एक ओंपी ओपोंक गेलो आनी ओंपतना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें.
दुसरें जबोरशी माती नासली तसले खोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें वेगीच किल्लोलें पूण वो तेतूस करपोलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मोदें पडलें. कांटे वाडले आनी तांणी ताका फुगार केलें आनी पीक जालें ना आनी हेर बी बोरे जमनीर पडलें. तें किल्लोलें आनी वाडलें ओके. किल्लोल्यांनी वाडलें हां. आनी ताका पीक जालें ना. ओके. ते किल्लोले आनी वाडले. ही आतां तिसरी, द फोर्थ वन, रायट? फोर्थ वन. ओके. फोर्थ वन फेलो ना बरे जमनीचेर पडले. सो 4 भाशेचे आमी पळयले. पूण हाचो अर्थ कितें आमकां समजणी आयला? ह्या वंपारेचो जेजू कितें सांगता आमकां समजणी आयल्या? ना ना करेक्ट न्हय? येवंक ना. आमकां येवंक ना तेच भाशेन ताज्या शिसांकूय ह्या वंपारेची समजणी येवंक ना. समजता? सिस्टर वाट रीड दॅट 13 ओके. रीड फर्स्ट 9th वर्स. 9. आनी ताणें म्हणलें, आनी जेजून म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. आमी जायते पाटी देवाचें उतर आयकता खरें, पूण कितले पाटी आमकां उतराची समजणी येता? सारकें? आमी देवाचें उतर आयकता खरें, पूण कितले पाटी आमकां देवाच्या उतराची समजणी येता? आयकता पूण समजणी येता? एक पाटी येना न्हय? सारकें. एक पाटी आमकां उतराची समजणी येना. म्हाका जाल्यार जायते पाटी येनासली. सगळेच पाटी म्हणल्यार जाता. म्हाका कितलीं वर्सां लागलीं उतर सोसमोंक. तेका लागून आमी कितें म्हणटा ते वी आर लायक आर सेल्फ वॉज गेटिंग टॉस दिस सायड एंड दॅट सायड बिकॉज देर वॉज नो अंडरस्टँडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. आनी कोणें कितें सांगलें वी गेट फ्लो इन दॅट. आनी कोणें कितें सांगलें तितून आमी व्हांवोन वेतात. कित्याक उतराची समजणी ना. उतराची समजणी येवप म्हणजे तुजें जिवीत एक बुनयादीचेर बांदलेलें जाता, एका फावंडेशनाचेर बांदलेलें जाता आनी तो फावंडेशन जावन हा जेजू. समजणी येता? सो जेन्ना उतराची समजणी आमकां जेन्ना येता, ही समजणी बांदून येता एका बुनयादीचेर आनी ती बुनयाद जावन आसा जेजू. समजले? आतां जेजू हांगा कितें म्हणटा? कान आसलो आनी ही सेड अनटू देम, ही दॅट हॅड इयर्स टू हियर लेट हिम हियर. कान आसलोल्यांनी आयकोचें. दॅट मिन्स आमी हांगा बेश्टी बसोंक जाता आनी बेश्टी आयकोता, पूण काळजान म्हज्या डिझायर ना, म्हज्या काळजान आवंडो ना की म्हाका हें उतर समजोंक जाय. बट आमी तर तो आवंडो दवरिना, म्हाका उतराची समजणी केन्नाच येवची ना. जोरी तर हांव म्हज्या काळजान एक डिझायर करिना, लॉर्ड आय वॉन्ट टू नो वॉट यू सेड. जेजू म्हाका जाणा जावंक जाय तुवें कितें म्हणलां तें. जेजू म्हाका ह्या उतराची समजणी जाय तूं कितें म्हणटाय तो. हें तर म्हज्या काळजान तर हांव एक आशा दवरिना, एक बरवसो दवरिना, म्हाका समजणी मेवची ना. हालेलुया. फॉर एक्झाम्पल आतां हें दार आहा, घराक दारवटो आहा, वय ना, लॉक आहा, वय. जेन्ना सगळीं भायर वेता तेन्ना कितें करता? दाराक लॉक मारता, वय ना. घर कोणाचें? तांचेंच. आतां तर भायर सावन आयली आनी आतां घरान भितर सरोंक जाय, कितें करचें पडलें? ओपन करचें. लॉक काडचें पडटलें. कशें लॉक काडटली? लॉकाक कितें आहा? चाई तर उजार कोण ना, लॉक उक्तें जातलें ना. ती कोणें करची पडली? देव करतलो ना. तुकाच करूंक जाय. इफ यू वॉन्ट टू एंटर, you need to work over there, you need to labor over there to open it, you need to desire, I want to go inside so that I need to open the lock and get inside the house. दाराची चाई काढून म्हज्या घरान भितर म्हाका सरोंक जाता. घर म्हजेंच, पूण म्हजें घर म्हूण हांव डायरेक्ट भितर जाम मारतलें? चाई काडूंकूच जाय. प्रोसेस आहा. इन द सेम वे देव तुजोच रोचणार, पूण तुका तर तेजी वळख जाय. तुवें खालतो जावन देवाक आवंडो दवरूंक जाय. लॉर्ड आय वॉन्ट टू नो यू. जेजू म्हाका तुजी वळख जाय. जेजू तूं म्हाका रिवील कर. तुजी वळख तूं म्हाका दाखय. म्हाका समजोंक जाय. आनी तेच भाशेन ह्या डिसायपलांनी आवंडो केलो
आनी जायते जाण जेजू फाटल्यान गेलोले ही वोंपार आयकोपाक आनी हजारांनी लोकांनी म्हणटा ही वोंपार आयकोली. कितल्या लोकांनी? हजारांनी. तुमच्याकीन सुबेज आहलोले. तुमी कितलीशी आहा? कितली आसतली आसोन आसोन? आसतली न्हय मुठभरशी? करेक्ट न्हय? हजारांनी आहा आमी हांगा? ना न्हय? पूण आमच्याकीन सुबेज हजारांनी लोकांनी तेचो पाटलाव केलो आनी ही वोपार तांच्यांनी आयकोली. पूण सगल्यांनी आवंडो दवरूंक ना जाणा जावपाक हे वोपारेचो अर्थ. आनी जायते जाण म्हणटा समजून येवंक ना, पाठ केले आनी आपापल्याच्या घरा गेले. पूण भोव थोडे आनी शीस एकठांय जाले आनी जेजू सोर्शी गेले इन अलोन. रीड द 10th verse सिस्टम. 10वी वोळ कान दिवन आयकात. ओके. आणि तो एकलो आसलो तेन्ना आनी जेजू एकलो आसलो तेन्ना. It signifies your alone time with Jesus. हेजो आमकां अर्थ असो दाखयता की तुमी जेन्ना एकसुरी जेजूची जेन्ना पळय वेतात तुमच्या खाजगी मागण्याच्या वेळार, जेजू म्हाका तुजी वळख जाय, जेजू म्हाका तुजी वळख तूं म्हाका दी, म्हाका तुका जाणा जावंक जाय, तुजो मोग म्हाका तूं दाखय, तुजी वळख आनी तुजो मोग म्हज्या काळजान तूं रोखय, म्हाका दाखय तुका वळखोपाक. जेजू 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 आमी तोंडांतल्यान उच्चारता, पूण खरो पाटलावदार हांव जेजूचो केन्ना? जेन्ना हांव एकसुरो जेजू सोवे वेळ सारता पळय तेन्ना. समजता? जेजू आमकां केन्ना वळखता? जेन्ना सगळी लूट तेज्या फाटल्यान वयता. हांव जेजूचो पाटलावदार कांय जावचें ना. जरी तर हांव म्हणटा हांव जेजूचो पाटलावदार, आमी जेजूचे तूं गायन गायता आनी जेजूचो पाटलाव तूं म्हणटा, बट द मुमेंट when it comes to obedience to his word, when I turn back, when I go, nothing change will come in my life. हजारांनी लोक जेजूचे पाटलाव कोरी. कितले जाण? Multitude. The first verse itself tells us multitude was there. आनी तो जायत्या उरपोनजीक म्हणटा ही वोंपार सांगतालो, पूण आख्खे उरपोनजीन कानार घेवंक ना. हें आनी कितें खोडपार जमनीर कांट्यार, हें आमचें बरें नॉट माय कप ऑफ टी. गेले घरा कितें मेवलें? हालेलुया. तेका लागून देव सदांच ओंपाऱ्यांनी उलयलेलो. कित्याक? तेका जाय ताजी भुरगीं कितलीं जाणां तेजे सरशीं येता आनी ताजेर डिपेंड रावता, तेजेर थीर रावता, तूं म्हाका शिकय. इट मॅटर्स. हालेलुया. आमी आमच्या भुरग्यांचो जायतो मोग कोत्तात, कोरिना? कोत्ता कोरिना? आनी आमकां खूब उर्बा येता भुरग्याचो आमच्या मोग करपाक. आतां धाकटुलो भुरगो भोंवता, आतां तुमी पळयतात न्हय कशे भशेन मामी तेका वेंगोयता, कशे भशेन. करेक्ट न्हय? जायती आमच्या काळजाक उर्बा येता, जावं आमकां उमेद जाता जेन्ना आमी आमच्या भुरग्याचो मोग कोत्ताना. पूण तुमी जाणा ही उर्बा डबल जाता केन्ना? जेन्ना तो भुरगो तुजो मोग करूंक लागता पळय तेन्ना. वयबो ना मदर? Yes or no? Yes. When the child shows affection towards you in response to your love, that is something beyond, you can measure that. It is something greater than what you love them. Hallelujah. आमी आमच्या भुरग्याचो मोग कोताच, पूण माय पाय वरती उर्बा जाता जेन्ना तो भुरगो पोत्त्यान ते मायचो मोग करूंक लागता पळय तेन्ना. आमी कितलो मोग कोता भुरग्याचो जल्माक येता तेन्ना, वयबो ना? पूण आमी उर्बेन आसता, पूण ज्या दिसा भुरगो मम्मा दादा कितें जाता आमकां? उर्बा येता. जाता वो जायना. पूण हे भुरगे केन्ना मम्मा दादा म्हणटा? खंयच्या म्हयन्याचेर? 9 म्हयन्याचेर. म्हणजे 9 म्हयने आदी ते मामा म्हणच्या आदी आमी त्या भुरग्याचो मोग करिनासली? कोताली. पूण जेन्ना ते 9 म्हयन्यांनी मामा दादा म्हणटा तेन्ना समथींग बियॉन्ड दॅट कितें तरी जाता आमकां, वयबो ना? चिंतूंक नासलेली उर्बा. समजता? इन द सेम वे देव आमचो मोग कोताच सदांच, पूण जेन्ना हांव म्हजो मोग तेच्या सोबें दाखयता, तेजो पाटलाव करून आनी तेजे सोरशीं तो एकसुरो आहा तेन्ना वचोन, दॅट इज समथींग यू कॅनॉट इवन कशें म्हणटा तें, जेजू उर्बे बरी जाता जेन्ना तूं ताचे सोरशीं येता पळय तेन्ना. समजता? हे संवसारी माय पायच्या उदाहरणा वयल्यान आमी समजोया जेजू कितली उर्बा जाता जेन्ना हांव वयता. जेजू म्हाका हें शिकय, जेजू म्हाका हें कळोंक ना, जेजू म्हाका हें समजोंक ना, तूं कितें म्हणूंक सोदता हांगा, तूं कितें म्हाका शिकयता, तूं कितें म्हाका कसली वाट दाखयता. सोमी म्हजो गोवली कांयच म्हाका
उणें ना आनी तो म्हाका चोरयता आनी तो म्हाका वाट दाखयता वयवो ना म्हणचें कितें जेजू म्हजो सोमी सो जेन्ना तो तुजो सोमी जाता तूं तेजो पाटलाव करताय तूं वयताय तेजे सोरशीं तेका इचारता जेजू म्हाका हें समजोंक ना तूं म्हाका सांग तेच भाशेन हे डिसायपल गेले प्रश्न आयज तुका आनी म्हाका कितले पाटी आमी जेजू सोरशीं गेल्या जेजू म्हाका तुजी आनीक वळोवंक जाय हें म्हणपाक जोरी तर हांव तुमकां विचारीत कितले पाटी तुमी गेल्या जेजू म्हाका बरो कर म्हणपाक जेजू म्हाका पेखवणी दी म्हणपाक कितले पाटी गेल्या आमी देसभर वयवो ना कितले पाटी गेल्या जेजू तुज्या मोगान तूं म्हाका आनीक बर म्हज्या शेजाऱ्याचो मोग करूं गेल्या समजता जेजू म्हाका हें दी म्हाका तें दी कितले पाटी गेल्या दिसांतल्यान पूण दिसांतल्यान कितले पाटी गेल्या तुजी शांती म्हज्या काळजाक दी जेजू तुजो मोग म्हज्या काळजान वतो सर तूं बर म्हाका ह्या रागांतल्यान सुटका दी जेजू म्हाका बोगसूंक करपा दी जेजू म्हाका लेट गो करपाक शक्ती दी जेजू मागतात गाय केन्ना तरी केन्ना हें मागणें घेवन गेल्या गाय आमी हें आयकोपाक देवाचे कान आशेता असले मागणे संबंदाचे देवाचे कान आशेता जोरी तर आमचे भुरगे आमचे कडेन येता आनी मामी चॉकलेट जाय मामी पेन जाय मामी पेन्सिल जाय मामी बॅग जाय सगळें हेंच मागता वीच इज लायक डेली का एंड यू विल गिव तूं दिताय कित्याक तुजे भुरगे आमी पेकोणी मागोंक गेली म्हूण कांय परवा ना कांय प्रॉब्लम कांय ना तो दिताच पूण जेन्ना म्हजे भुरगे म्हजेशीन येता आनी उबे रावता आनी म्हणटा कितें जाय कांय नाका पेन्सिल जाय ना चॉकलेट जाय ना कितें जाय आय वॉन्ट टू हग यू मम्मी आय वॉन्ट टू किस यू मम्मी जेन्ना ते भुरगे हें म्हणटा तेन्ना मायन कितें जाता बाय कितें जाता जेन्ना आमी जेजू सोरशी वेता जेजू म्हाका तुजी वळख जाय जेजू म्हाका तुजो मोग आनीक दाखय जेजू म्हाका तुजी वळख दी तूं हें जेन्ना आमी तेका आशेतान ताजे कडेन मागता तो उर्बे बरीत जाता संतोश बरीत जाता जायतीं वर्सां आमी एके भशेचो पॅटर्न करून मागत आयल्या लिस्ट केला आमी आयज म्हाका ह्या म्हयन्यान हें जाय फुडल्या म्हयन्यान म्हाका तें जाय त्या फुडल्या म्हयन्यान म्हाका हें जाय म्हज्या भुरग्यांची विजा म्हज्या भुरग्यांची टिकेट म्हज्या भुरग्यांचें हिलींग म्हज्या भुरग्यांचें फायनान्शियल क्रायसीस आनी कितें जायती आमची लिस्ट आहा वयगो ना पूण त्या लिस्टान तर आमी सारके बारीक पयशे न्हू एक कडेन बसून आमी बरोवंक ना जेजू म्हाका तुजी वळख दी जेजू म्हाका तुका जाणा जावंक जाय जेजू तूं म्हजे पासून खुर्सार मेलाय म्हाका अनुभव दी हे तुज्या कोश्टांक हांव समजोवपाक म्हाका अनुभव दी तुजे सॅक्रिफीस म्हाका जाणा जावपाक जो मोग तुवें म्हजो केलाय ताची वळख म्हाका मेळपाक तुजी कृपा दी जेजू हे लिस्टान हा गाय आमच्या आयज वेळ आसा तुजो आनी म्हजो हे लिस्ट आमचें चेंज करपाचो पूण हे बी तर अशे वाटेर पडलेले आसत सुकणें येतले बी घेवन वयतले सुकणें येतले बी घेवन वयतले कित्याक सिस्टमूच तसो आहा पूण जी लिस्ट पळय आमी इतलीं वर्सां करून दवरलेली आहा आयज तो वेळ जावंक जाय हे लिस्ट चेंज करपाचो हे लिस्ट बदलपाचो पळय ना माय पाय भुरग्यांक सगलें दिता पूण माय पाय कितें आशेता भुरग्यां कडल्यान एक सांगात फेलोशीप वयवो ना आमी सगलें दितलीं भुरग्यांक कित्याक म्हजें भुरगें देव सगलें दिता आमकां कित्याक आमी ताची भुरगीं पूण तो आशेता आमचो मोग तेजें सवें पळोवपाक देव आशेता जेजू आशेता आमचो मोग ताजें सवें पळोवपाक ताका लागून हे बी वाटेर पडलेले न्हय पूण हे बी बरे जमनीर पडलेले जावंक जाय Now we cannot go in detail with that scripture, this passage right now, but we can understand overall. कित्याक आमकां टायम ना आतां आख्खे सारके चारूय जमनी डिटेलीन वचपाक आमकां टायम ना पूण ओवरऑल आमी समजोया इल्लें करून जो वेळ देवान आमकां दिला ह्या वेळाचो आमी उपयोग करया आनी निचो करया कित्याक हांव घरा वेतेलें पूण तुमचें बायबल घेवन हांव घरा वयचें ना सो तुमकां फूल एक्सेस आहा मार्क चॅप्टर 4 वचपाक वयगो ना तुमचें बायबल घेवन हांव घरा वेतेलें
सो तुमचे उतर खूंय हा तुमचेच कडेन हा द वर्ड विल बी नियर यू इन युअर माउथ very close to you. You need to open and start reading. And by the grace of God, the Lord will teach you. Hallelujah. हालेलुया. जे बी वाटेर पडलेले हा त्याचा अर्थ आमकां मातेवाच्या 22 आमकां 13 आमकां अशें शिकयलां की वाटेर पडलेले बी म्हणजे उतराची समजणी ना. No understanding of the word of God is the meaning that the word has fallen on the pathway. And when there is no understanding of the word of God, then comes Satan and takes the seed away from you. Hallelujah. हालेलुया. जेन्ना हे बी वाटेर पडलेले हा म्हणटा त्याचो अर्थ असो हा की कितें सांगलां आतां हांवें वाटेर पडलेल्या बियाचो अर्थ कितें समजून येत. उतराची समजणी ना म्हणूया वाटेर पडलेले बी म्हणजे कितें उतराची समजणी ना. वाटेर पडलेले बी कितें उतराची समजणी ना. पत्त्यान म्हणत वाटेर पडलेले बी म्हणजे कितें उतराची समजणी ना. उतराची समजणी ना म्हणजे कितें सैतान येवन तें बी घेवन वेता. हालेलुया. इफ यू रीड 2 Corinthians 4:4 रीड सिस्टर. उतराची समजणी ना. आय कॅन नो द वर्ड. म्हाका उतर जाणा हांव. उतर म्हज्या कानान हा उतर म्हज्या मनान हा पूण त्या उतराची तर समजणी ना कितें जाता. 2 Corinthians 4:4 कोरिंथकाराची दुसरी चीट कोरिंथकाराची 24 बोल. म्हणजे क्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार तरी ताच्या मोहिमे बरीच शुभ वर्तमानाचो पोरजोळ अणभावार्थ्यांक फांकोना जावं ह्या युगाच्या देंवचारान तांची मनां कुड्डी केल्यांत. ओके. देंवचारान तांची मनां कुड्डी केल्या. कोणाची आमची तेटले तिका वाच पया आमची बरयला अणभावार्थ्यांची. आमची बरयला अणभावार्थ्यांची बरयला. म्हणजे क्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार खरेपणी देवाचो रूपकार तरी ताच्या मोहिमे बरीत शुभ वर्तमानाचो पोरजोळ अणभावार्थ्यांक फांकोना जावंक ह्या युगाच्या देंवचाराची मनां देंवचारान तांची मनां कुड्डी केल्यात. ओके. I will read this in English. In whom, देवान pay attention, okay? In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not. कितें बरयलां हांगासर इंग्लिशीन सारकें आयका आतां कोंकणीन एक्सप्लेन करता. ओके यू ऑल पे अटेंशन. ओके तेका उलोवनी तुमी आयकात. इन whom the God of this world. Now who is the God of this world? देंवचार. Satan is the God of this world. हांगा गॉड बरयला ते स्मॉल जी हा. सैतान जावन आसा ह्या संवसाराचो देव म्हणला समजता. आनी कोणाचे तो आपले राज चलयता. इन whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not. समजता जी कोण सोत मानिना तेंची मनां सैतानान कुड्डी केल्या स्वताचेर. कोणाची जी कोण सोत मानिना म्हणचे कितें सोत तुका आयला आनी तूं तर सोत मानिना. Satan has blinded the minds of them which believe not. Otherwise they would see the light of this gospel which give them salvation. Hallelujah. हालेलुया. समजता. सो आमी पयला हांगासर सैतानान मनां कुड्डी केल्या कोणाची कोण सोत मानिना पळय तांची. दॅट मिन्स जेन्ना म्हज्या कानार उतर पडटा म्हाका ह्या उतराची समजणी जाय आनी ह्या उतराचेर हांवें सोत मानलेलें जाय. ना जाल्यार हो शिंगाचो आहा तो तयार आहा. तयार केन्ना आहा तुजेर कब्जो घेवपाक जेन्ना तूं सोत मानिनाय जेन्ना तूं त्या उतराची समजणी घेवपाक तयार ना तेन्नाच तेज्यान तें उतर तुजे कडल्यान काडून व्हरोंक जाता. कित्याक देवान आमकां व्हडली बासावणी दिल्या. सैतान येता चोर येता चोरूंक जिवेशी मारूंक आनी
इबाड करूंक, पूण हांव आयला म्हणटा कितें करूंक? जिवीत दिवंक, सुबमपणीचे जिवीत. ही बासावणी कोणाची? जेसूची. पूण जेसून अशेंय म्हणलां की सैतान येता, चोर येता चोरूंक, जिवेशी मारूंक, इबाड करूंक. पूण तो चोरी ना जावपाक तुजें ध्यान मन कोणाचेर आसूंक जाय? देवाचेर. आतां आमी एक उदाहरण घेवया पेद्रूचें. सगळीं वळखता सिमोन पेद्रू? हय वय ओके, सगळ्यांक फुडें आसा सिमोन पेद्रू दर्याचेर चल्लो. हय हा सारकाय बरो चल्लो न्हय? वय ना ना कित्याक गो मेलो उगडोन? कितें जालें? भावार्थ नाहलो? तुमी बायबल सारको वाचला? पयले तो चल्लो. तुमी सारको बायबल वाचला तुमचो? म्हणजे पयलो आहलो मागीर ना जालो. आमगे भावार्थ कितें? पयलो ना मागीर हा? हो पयलो हा मागीर ना. आमचें कितें जाता? कितें जाता सिस्टर? पेद्रू खबर सांग पळोवया कितें जालें पेद्रूचें? तूं लॉस नाका, हांव कशी कूं तुवें तुजें सांगता. हा कितें जाता पेद्रू खबर कितें? कितें केलें पेद्रून? पयले चल्लो आनी मागीर वादळ मोड येयलें म्हण पयलो चलपा लागलो, मागीर कितें जालें? वादळ मोडाचेर मागीर कितें जाता वादळ मोडाक पयल्यार? आमी पळयना आमच्या जिवितान वादळ आनी मोड येता ते? आमी उत्सारीना आमच्या जिवितान प्रॉब्लेमा? सगळे आमी मास्टर न्हू प्रॉब्लेम्स उलोवपाक, प्रॉब्लेम्स पळोवपाक. पळयता म्हूण उलयता आमी. वय ना उलयात उलयात. हय फाटले भायर आहात ती तरी उलयात. तुमकां आयकोंक येता? ओके कितें जालें पेद्रू खबर? कोण म्हणटा तो बुडोंक लागलो. हा बुडोंक लागलो ना? हा सांग सांग माय. तेगे भावार्थ आल्लो म्हणचे भावार्थ आसलोलो. वय ना जाल्यार कसो हालतलो? आसा म्हूण हाल्लो न्हय? करेक्ट. सो भावार्थ हाल्लो म्हणचे भावार्थ पयलो आसलोलो मागीर हाल्लो. आमकां भावार्थ आसा? हालता दोलता पेद्रूच्या व्हड्या भशेन जाता? वय ना पेद्रूच्या जे भशेन व्हडे जाले हाल्ले धोल्ले ते भशेन आमचेंय जाता? वय ना. पूण आमी पेद्रूच्या जिविता वयल्यान आमी एक लेसन घेवंक जाय, एक शिकप घेवंक जाय, एक शिक्षण घेवंक जाय आमी ताच्या जिवितांतल्यान की आमकांय भावार्थ आसता. पूण जेन्ना वादळ तुफान जे भशेन आमी म्हणलें तेन्ना आमी हालता तसो तोवूय हाल्लोलो. पूण जेजून ताका कितें म्हणलें? हलक्या विश्वासाच्या आमच्या कित्याक म्हूण तूं दुबावलोय? वय ना. आतां आमी जेन्ना हालता दोलता ते सेम आन्सर आमकां न्हय? तो आमी कितें जावंक जाय? आमच्या भावार्थान आमी गोड जावंक जाय. पूण गोड केन्ना जातली? हे बी वाटेर पडलेले जावंक जायना. हे बी जावंक जाय बोरे जमनीर पडलेले. नाजाल्यार आमची हालत कितें जातली? पेद्रू भशेन व्हड्यान हालता आनी दोलता आनी सुकणें येता आनी उतर घेवन वसत आहा. समजता? हे भशेन आमचें जिवीत जावपाक जायना. आयज जो आमकां देवान आयज सोयक दिला, एके भशेन देव आमकां हे शिकोवणेंतल्यान शिकयता देवाचें उतर आमच्या जिवितान कितलें मोलाचें, देवाच्या उतराची समजणी आमच्या जिवितान कितली गरजेची. पूण जोरी तर आमच्या जिवितान आमकां समजणी उतराची येना जाल्यार चोर येवन तें उतर आमच्या जिवितांतल्यान घेवन वेता. समजोलें? आयज आमी कितें शिकता ह्या शिकोवणेंतल्यान? आयज आमकां जाय तें देवाच्या उतरांतल्यान बरेपण जावंक जाता. केन्ना? जेन्ना हें उतर आमी आमच्या काळजान बाळगून गोड दवरता पळय तेन्ना. नाजाल्यार आमच्या जायत्या जिवितान आमी कश्ट पळयता, त्रास पळयता, सगळीं पळयता. येस ऑर नो? वी ऑल अग्री दॅट वी ऑल गो थ्रू समथींग ऑर दी अदर. बट फॉर आवर सिट्युएशन टू चेंज इट इज यू एंड आय हू इज रिस्पॉन्सिबल. तूं आनी हांवूच कारण आमच्या जिवितान बदलावणी हाडपाक आनी आमच्या जिवितान आमी त्रासूय पळोवपाक. आमीच कारण हा. देव कांयच करिना. सद्याक देव आतां कितेंच करिना. यू नो देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेजू बापाच्या पप्पान उबो रावला. जेजूचें काम जालें. जेजू बापाच्या उजव्याक बसला. दॅट मिन्स जेजू बापूय बसला न्हय? वय ना. ओ बाप उबो रावला आनी जेजूक बसयला. ते दोगूय बसल्या. दोगूय शुअरली बसल्या. वय ना. सो जेन्ना मनीस केन्ना बसता? जेन्ना मनशाचें काम काबार तेन्ना मनीस बसता. बापान जें कितें करचें आहलें आमच्या जिवितान तें बापान केलें.
जेजू उद्देशी बापान आमच्या जिवितान आमकां कितें करचें आसलें तें जेजून केलें. आयज तुजो आनी म्हजो वावर सुरू जाला. तो कसलो? भावार्थाचो वावर. आनी ह्या वावरान तुका दिसता देवान आमकां बेश्टी सोडल्या कोरा जाय तें म्हूण तें कोण तरी दिला आमकां. कोण तो? कोविड कोण दिला? कोविड आत्मा कोण दिला फ्रेंड? जाणा तुम्ही पळयतात मग कोण तो केन्ना आयकला? हय. Before we finish, I want to give introduction of this friend of us, whom God has given to us. सो तुम्ही टीचिंग घेऊन वयतली ती वयतली एक सांगाती घेऊन वयतली तुम्ही घरा. सो तुम्ही एकली वचना, तुम्ही घोडे एकली आयले आसत, पूण आतां वयताना कोणाक घेऊन वयतली? सांगाती. तुम्ही दोगां आसलोली, एक आसलोली, आतां कितली जाणां जावन वयतली? दोगां. आनी दोगां कितें जातली? एक जातली. हालेलुया. ओके, सो जेजू आतां बापाच्या उजव्याक बसला आनी बाप आनी जेजू दोगूय सांगात आहा. आनी आतां आमी कितें करूंक जाता, आमच्या जिवितान कोश्ट येता, त्रास येता, तेन्ना आमी कितें म्हणटा? जेजू कितें तरी कर, डू समथींग. येस ओ नो? जेजू तूं म्हाका कितें तरी आदार कर, कितें तरी कर. आनी जेजू कितें म्हणटा? वाच म्हजें सोत. सोत तुका गमन येतलें आनी सोत तुका सुटका दितली. वय ना? तो सोत गमन येतलें आनी सुटका दितली. ओ जेजू म्हाका सुटका दितलो एक ना एक दीस. सोत दितली सुटका. आनी सोत म्हणचें कोण? जेजूच. जेजू जावन आसा सोत. जेन्ना आमकां तेजी खरी वळख मेवतली, समजणी मेवतली, सैतान हें बी चोरून व्हरोंक आनीक शेकोना. जावचें ना. कित्याक? तुका समजणी कशी मेवतली? ह्या उतरांतल्यान. हालेलुया. समजता? पूण जेन्ना आतां जेजू आनी बाप सर्गींच्या राज्यान जेजू बापाच्या उजव्याक बसला आनी आतां देवान आमकां एक शाराती दिला. वो शाराती जावन हा पवित्र आत्मा तुजो आदारी, तुजो सांगाती. तुज्या सुखान दुखान तो तुज्या सांगात आहा. सो जेन्ना तूं कोश्टाक सांपडटाय, एक उलो मार पवित्र आत्म्या, म्हाका वाट दाखय. पवित्र आत्म्या, म्हाका उतराची समजणी दी. पवित्र आत्म्या, ह्या उतराचे जाणवायेन म्हाका भर. ह्या उतराचेर म्हाका थीर उबें राव अशें कर. वय ना? आनी आमी पवित्र आत्म्याक दिसांतल्यान कितले पाटी उलो मारतात? उलो मारपाचें सोड, पूण पयलीं आमी जाणा जावंक जाय तो हा म्हण. The first thing what I need to understand and I need to believe that I have a Holy Spirit with me. हांवें सोत मानूंक जाय पवित्र आत्मा म्हज्या सांगात आहा, देवान म्हाका दिला म्हूण. समजता? मारतल्यात, उलो मारतल्यात. आयज सांग सिस्टर, हाव लॉंग आय कॅन गो? कितलो वेळ पासून म्हाका सांगात न्हय. आमगे टायम? ओके प्रेज गॉड. ओके, सो हो शाराती आमकां दिला देवान म्हण आमी आतां उतरांतल्यान जाणा. पुस्तकान बरयलेलें हा, देवान आमकां एक शाराती दिला. तुमी आयकलां आसतलें. ह्या शारात्याक तुमच्या कोश्टांतल्यान वयर सरपाक, तुमच्या त्रासांतल्यान वयर सरपाक ह्या शारात्याचो आदार तुमी घेवंक जाय. समजता? ही उतराची समजणी आमकां येवंक जाय. आमच्या वस्तूंकी आमी कितेंच करपाक शेकोना. जाता? जायते पाटी आमी म्हणटा फाल्यां साना रागार जावचें ना, फाल्यां सावन हांव सुबेज उलोवचें ना. जाता आमकां? ना म्हणटा त्याच दिसा चड उलयतात. सारकें उलयलें आदी सारकें सांगलें तुवें, कोणूच कांयच दिना, पूण तुवें सारको परफेक्ट आन्सर दिलो. दीस इज वॉट वी गो थ्रू. इतलो वगत मायंड कांय उलोवंक ना, पूण हें सारकें सांगलें. कित्याक ना म्हणटा पळय तेन्नाच आमी चड उज्या बरीच जातात. आनी तेन्ना हांव चड जाता. गोंयांत ती म्हणचे न्ही, म्हाका एक उतार म्हणपाक जायना, सोसूंक जायना. सोसो जायना. देवा सयता, देव तो की पोट गोरमू जेजू तो नासताली घरा हो जेजो हाय देव पाट करता. आर्गा जेजू. ओके, सांगता हा जेजू. आनी जेजू सांगता आसता पळय तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत ना. सोमी म्हजो गोवली कांयच म्हाका उणें ना. पळय ना? सो देव आमचें पोट भरता. देवाक आर्गां. पूण कितें? रागाचेर आमी जैत व्हरोंक जाय. घरांतले म्हणचे लोक उतार म्हणून जायना, रोखडार आले. आतां जेजू उतर तें सारकें. आतां जेजू म्हणटा म्हाका येडे तो म्हणलें भायल्यान पगले कितें म्हणल्यार बतायता हांव उतारलें हाचे मनशाक घेवन गेले. ओके, इल्लेशें मागणें करुया इल्लेशें. आदी म्हाका स्वर्गींच्या बापा, तुका हांव दिनवासता, तुका हांव आर्गां दिता बापा.
तूं जाणा हे मायचे काळजाचे कोश्ट, तूं जाणा तिचें दूख. तूं जाणा जेजू कसल्या कोश्टांतल्यान यू नो लॉर्ड वॉट ट्रबल शी इज गोईंग थ्रू. तिच्या काळजान कितें जोडाय आसा, हे जोडायेक हांव जेजूच्या नांवान हुकूम घेता, आतांच्या आतां भायर सर तिचे कुडींतल्यान. आनी हांव उच्चारतां जेजूच्या नांवान जेजूची शांती तिच्या काळजाक. आनी ही जेजूची शांती ह्याच वेळार तिचेर देंवून येता म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानता. कोयतात्म्या, तुवें बापाचो मोग तिच्या काळजान ओतयला सुबामपणी, वर्त्या मापान. आनी कसल्याच हे त्रासांतल्यान, हे दुखांतल्यान तूं तिका आतांच सुटका दिताय म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी कसलेच कोश्ट तिच्या घरान उप्रासलेले आहा, जे संकोश तिच्या घरान उप्रासलेले आहा, त्या संकोश्टाचेर हांव अधिकार घेता जेजूच्या नांवान. आनी उच्चारता समाधान आनी शांती तिच्या घोराब्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. हो पवित्र आत्मो ज्या सुवातीचेर आसा त्या सुवातीचेर सुटका आनी स्वतंत्रताय. Where there is Spirit of God, there is liberty. Lord, I thank you for bringing complete freedom in her family and complete restoration in her family. In Jesus' name. Amen. आमेन. Thank you, Jesus. Argan Jesu. अर्गान तुका Argan Jesu. अर्गांजे Argan Jesu. अर्गांजे. Thank you, Jesus. थँक्यू जेजस. ओके. आयज आमी जायते आमकां देव शिकयता. आमकां त्रास पिडापीड ह्या संवसारान मेळटा, वयवो ना? करेक्ट? आनी ह्या त्रासान आनी हे पिडापीड जे आमकां भोगता तातूंतल्यान भायर सरपाक आमकां तें देणें देवान दिलां आनी तें जावन आहा तेजें उतर. करेक्ट? आनी हें उतर पळय जें सांगता आमी तेंच करपाक नाका, वयवो ना? करेक्ट न्हय? सिस्टर, गो टू Ephesians chapter 4. 4 verse 32 read. Verse 32. आयकाता कान दिवन. एकामेकाताय एकामेकाताय दयाळ दयाळ मोवाळ काळजाची जायात. काळजाची जायात. कितें म्हणलां? एकामेकाताय. सगळीं म्हणूया, सगळीं वाचूया. एकामेकाताय दयाळ मोवाळ दयाळ मोवाळ मोवाळ. पते म्हणा. दयाळ मोवाळ मोवाळ. काळ दयाळ मोवाळ मोवाळ काळजाची काळजाची जायात. जायात. ओके. वेटा ते लास्टाचे आहा ते आमकां सारकें मागीर कित्याक पळय तें. कितें म्हणलां उतर? एकामेकाताय दयाळ मोवाळ काळजाची जायात. कोणाताय? तुका कोण बरी करता तेंच्याताय. सगल्यांत तुका कोणें बरें केलां तेंचेच ताय. सगल्यांत ओ सगल्यांत ताय. ओके, परत्यान वाचूया. सिस्टर वाच पयली, आमी फाटल्यान तुका रिपीट करता. एकामेकाताय एकामेकाताय दयाळ मोवाळ दयाळ मोवाळ काळजाची काळजाची जायात. क्रिस्ता सोवे देवान तुमकां बोक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. कितें म्हणलां? तुमी जे भाशेन देवान आमकां बोगशिल्या तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगशियात. आनी एकामेका सोवे दयाळ मोवाळ काळजाची जायात. ही देवाची आमकां आज्ञा. देवाची आज्ञा कितें? एकामेका सोवे दयाळ मोवाळ काळजाची जायात. आनी तो बेश्टीच जाय म्हणना. तो कित्याक लागून म्हणटा? कित्याक क्रिस्ता सोवे हांवें तुमकां बोगशिल्या तशेंच आतां तूं दुसऱ्यांक बोगश. हालेलुया. देव आमकां आपणें जें पळय करूंक ना तें आमकां करपाक तो दिना. जें ताणें करूंक ना तें आमकां तो करूंक दिना. जें ताणें केलां तेंच तो आमकां करपाक सांगता. कित्याक? तेका तेज्या मोगाचेर खात्री आहा. तेज्या मोगान कांयच उणें ना. देवाच्या मोगान कितेंच उणें ना, पूण तेज्या मोगान वर्त्या मापान बरोन आहा आनी तेंच ताणें आमकां दिलां. समजता?
हे माप जे आमचे वायटाचे उणेपणाचे कोश्टांचे त्रासाचे पिडापिडेन पळय जे बोललेले हा हे माप ताणें ओमतें करून हाली करून पोत ते आपल्या मोगान बोलला समजता हे सोत तो आयज आमकां शिकयता आनी ही आज्ञा तो आमकां दिता आनी ही आज्ञा पाळूंक ताणें आमकां सांगलां आनी ही आज्ञा पाळूंक आमचे ओस्तोंगी आमकां जातलें ना ताका लागून कोण दिला पवित्र पवित्र आत्मो दिला समजलें जेन्ना म्हाका कसलें काम करूंक जाय म्हजे कडेन तें काम हांव जाणा म्हाका जायना म्हाका कोण तरी जावं न्हू सांगा ती लेबर म्हजे बरें तें काम करपाक देन ओन्ली आय एम एबल टू फिनीश दॅट वर्क हे सोनू नाजाल्यार म्हजे कडेन एकल्या कडेन जाता ना तेच भशेन देवान आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिला कसलेंच काम पुरें करपाक समजता कित्याक देव जाणा आमची ओस्कोतकाय देव जाणा आमी ओस्कोत हा आतां माय म्हणटा पळय म्हाका सगल्यांचे सोंसून व्हरोंक जाता पूण घरच्यांचे जायना म्हणजे ओस्कोत काय हा आमकां वय ना आनी ही आमची ओस्कोत काय आतां तिणें म्हणलां तें सारकें जरी तर म्हाका शेजारी पासून कितें म्हणलें म्हाज्यान लेट गो करूंक जाता आसूं दी पूण म्हजीच घरची तर म्हाका म्हणटा म्हजो घोव म्हाका कितें म्हणटा म्हाज्यान सोसूंक जाता म्हाका दूख जावचें ना म्हाका त्रास जावचे ना जातलें न्हय दॅट मिन्स वॉट खंय ना खंय म्हज्या काळजाना ओस्कोत हा वय ना सो आमी आमच्या खंय ना खंय काळजाच्या बागान आमी ओस्कोत आसता आमच्या जिवितान वय ना ओस्कोत काय आमकां आसा करेक्ट न्हय आमकां ओस्कोत काय आसाच आनी ह्या ओस्कोतकायेक लागून देवान आपली कृपा आमकां फावो केल्या कितें दिल्या कृपा आतां ज्या बागान हांव ओस्कोत हा त्या बागान म्हाका ती कृपा वचोंक नाका ती कृपा मागोंक नाका वय ना पूण आमी कितें म्हणटा जायना म्हणचें जायना करपा ना म्हूण करपा ना ना सांगत नाका जायते फावटी आमकां अशें दिसता प्लीज डोंट टेल मी म्हजे कडेन जायना म्हणून जेजू आयला जायना म्हूण जेजू कुर्सार गेला जायना म्हूण ताणें रोगोत वारयला आमकां जायना म्हूण ताणें सगलें करून आमकां रेडीमेड दिला तें पासून उजार करूंक आमकां वचको आगोड लागता समजता देवान जे रेडी आमकां करून दिलां तें आमी उदार मनान आमच्या जिवितान आपणान घेवपाक भोव गरजेचें जाल्यारूच आमी आमच्या जिवितान बरेपण पळोवंक पावतलीं हालेलुया देवाक कसलीच आवडो ना की आमी त्रासान जियेलोलीं देवाक कसलोच आवडो ना की आमी कितें म्हणटा ते दॅट वी गो थ्रू अ हार्डशीप गॉड्स डिझायर देवाचो आवडो तुका आनी म्हाका आमी स्वतंत्रतायेन जियोंक देवाचो आवडो पूण आमी कशी जियेतली जरी तर म्हाका कोणाच्याय बद्दल तर एक अनफॉरगिवनेस आहा बोगसोणें दिवंक ना म्हज्या काळजाक शांती आहा तुमीच चिंतून पळयात जरी तर आमच्या मनान कोणाचो राग आहा जाल्यार आमचें मन ताऱ्यार आहा आमचें मन सारकें एका जाग्यार आहा आमचें मन उचामूळ आसचें ना आमच्या मनान जोडाय आसची ना सो जोडाय आमकां नाका जाल्यार आमी ते बोगसोणें दिवन लेट गो करूंक नाका त्या एरियान आमी ते व्हांवोन वचोंक दिवंक नाका पूण केन्ना व्हांवोन वयतले जेन्ना उतराक तूं समर्पण कोत्ताय तेन्ना हें जोडाय पळय आसा ती व्हांवोन वेता आनी हें काम फकत देवाचें उतर आमच्या जिवितान करूंक शकता समजता सो कसलीय तुमच्या काळजाक एक कसलें जोडाय आसा कसलीय तुमच्या काळजाक एक अनफॉरगिवनेस आहा जावं कोणाची कोडूसाण आहा ह्या वेळार देव तुका पेकोवणी दिवंक सोदता पूण ही पेकोवणी घेवंक हांव तयार आसां काय तुमी एकली जाणां आसतलीं तुमच्या काळजान दूख आहा ती वय ना जोण एकल्या खबर आहा आपणाच्या काळजाची दूख वय ना एवरी वन ऑफ अस वी नो द बर्डन ऑफ अ हार्ट द पेन ऑफ अ हार्ट द हेवीनेस ऑफ अ हार्ट येस नो ऑल ऑफ अस आमकां सगल्यांक खबर आहा एक जोडे आमच्या काळजान आहा ती आतां म्हज्या काळजान कितें आहा तें तुज्यान सांगपा जाता तुज्या काळजान कितें चलता तें म्हज्यान सांगपा जाता बडेक हांव सांगत केन्ना बंद करतलें हें वय म्हणटा Praise Jesus. Hallelujah. Okay, so we cannot see the people's pain, right? But everyone goes to something or the other in their heart. But Jesus want to heal us. Jesu kam pekone diupak जाय ते बागान. Jesus want to heal us in that area. Do you go through hardship sometimes? Studies, pressure, school pressure, studies pressure goes right. Then what you do? कितें करता तूं तेन्ना रडटा बसोन दाडा आयज वचना स्कॉलाक होमवर्क करूंक ना म्हणटा आतां कितें म्हणटा
काय ना. बट इनसाइड युअर हार्ट यू गो थ्रू प्रेशर, राईट? विदिन युअर सेल्फ यू गो थ्रू प्रेशर. फ्रीडम असता, प्रेशर असता. Now when I go through pressure, is that a will of God for me? That is a question now. Who is elder? Okay. Praise God. So when you go through pressure, do you think that Jesus likes that when you go through pressure? No. So what do I have to do then? किती गोष्टी पडल्या हांवें? Lord Jesus, I'm going through this stress right now. And I know you can heal me right now. I submit myself to you. You take control of my heart. You take control of my mind. And you start confessing the word of God. I have a mind of Christ. The peace of Jesus in my heart. Yes or no? I've got the peace of Jesus in my heart. The moment you start confessing this word, you won't even realize, you won't even know when that stress is gone away and the peace of Jesus has already taken over that stress or whatever the disturbance what you have. Hallelujah. Now, matter किती हा? फरक इतलोच हा. You have to start opening your mouth and confess the word of God. But do we do that in the time of problem? We forget. आम्ही विसरता. होय ना? तेका लागून हे उतर आमच्या दीस आनी रात कानार पडचे भोव गरजेचे. आनी जितले उतर कानार पडटले तितले हांव सुटकेचे जिवीत जियेतले. कोणाक सुटकेचें जिवीत नाका सांगा पळया. आमकां सगल्यांक सुटकेचें जिवीत जियोंक जाय. वय ना? तुम्ही कोणूच म्हाजे कडेन उलयना. दिस शूड एनकरेज मी ऑर डिस्करेज मी? हे म्हाका उर्बे बरीत करूंक जाय म्हाकाच हांव खाला पुडोंक? तुम्ही कोणूच म्हाका आन्सरच दिनात. हालेलुया. आमकां सुटकेचें जिवीत जियोंक जाय हो सारकें बांदपासाचें जिवीत जाय. सुटकेचें. सो सुटकेचें जिवीत केन्ना मेवतलें? जेन्ना म्हज्या त्रासांचेर कोश्टांचेर जेन्ना हांव देवाचें उतर उलयतलें, हे उतर म्हाका सुटका दिता. हालेलुया. हे देवाचें उतर म्हाका सुटका दिता. तेका लागून हे उतर खंय आसचें? म्हज्या ओंठांचेर, म्हज्या काळजान, म्हज्या मनान. आनी ह्या उतराचो दीस आनी रात हांवें नियाळ करचो. आयज हे शिकवणे उपरांत तुमकां एक होमवर्क आसतलो. And homework कसलो? When school gives you homework, it's for one day or for every day? That particular day, right? Homework? Yes or no? But जो हांव homework दिता पळय आतां तुमकां टिचींग काबार करचे पयलीं, वो लायफ टायम होमवर्क. हालेलुया. रेडी आहात तुमी? आनी होमवर्क कितें? देवाचें उतर दीस आनी रात तोंडांतल्यान उच्चारचें. एक इल्लेशें मागणें शिकयता. ओके? आनी हे मागणें देवाच्या उतरांतल्यानूच आसा. लूक चॅप्टर 4:18. लुकाचो 4:20-18 वोल्ड. पूण हे आमी अशे भाशेन केला. ओके? सगळीं म्हज्या फाटल्यान म्हणात. सर्वेस्पराचो आत्मो सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा. म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोलला. आनी सगल्या वायटांतल्यान म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. देवान म्हाका आपल्या मोगान बोलला आनी सगल्या वायटांतल्यान सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. देवान म्हाका आपल्या मोगान बोलल्या आनी सगल्या वायटांतल्यान सुटका दिल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. देवान म्हाका सुटका दिल्या आनी सगल्या वायटांतल्यान सुटका दिल्या. आपल्या मोगान बोलला आनी सुटका दिल्या. ओके? सो आमी कितें म्हणला? सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. देवान म्हाका आपल्या मोगान बोलला आनी सगल्या वायटांतल्यान सुटका दिल्या. ओके? आतां पयली बोल कितें आसा? सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. तुका भिरांत येता केन्नाय? कसली भिरांत? बरी ना जाय जाल्यार भिरांत येता. कितें जायत गाय? टक जायत गाय? वय ना? हालेलुया. ओके. मरणांक भिवप म्हणजे सैतान जो कितें पळय आपलो फास्ट दाखयता तेका भिवप. समजता? मरणाची भिरांत म्हणजे कितें? सैतान जी आमकां ही भिरांत घालता मरणाची, तेका आमी भिवप म्हणजे आमी कोणाक भियेता? सैतानाक भियेता. पूण जेजून मरणाचेर जैत व्हेला. वय ना?
मेलेल्यांतलं पुनर्जीवन जाला, आमी पुनर्जीवन जातेली म्हूण बसावणी दिल्या. हय सो आमकां मरणाची भिरांत कित्याक? पावलू कितें म्हणटा? हांव आसत जाल्यारूय जेजूचो, मरत जाल्यारूय जेजूच हवे. समजता? सो आमी एक ना एक दीस सगळ्यांक आमकां फिजिकली मरण, कुडींत आहा तांकां कुडीचें मरण येतलेंच. पूण ह्या मरणाक आमी भियोचे न्हय. समजता? कित्याक लागून हांव म्हणटा, जेन्ना आमचें दुयेंत येता, जेजून कितें म्हणलां? म्हज्या गायांनी तुमी बरी जाली. बरी जाली. सो जेन्ना हांव म्हजो टायम वेस्ट करता भिरांतीन रावपाक, वाय आय एम नॉट स्टार्टेड सेयिंग द स्क्रिप्चर? जोरी तर हांव चिंता सिकनेस जाता तेन्ना मरत गाय जावं भिरांत. आतां जेन्ना आमकां दुयेंस जाता तेन्ना आमी भियेता म्हणजे कितें? मरण येता म्हणून, वय ना? दुयेंसा उपरांत कितें येता? मरण येता. पूण ह्या मरणाचेर जैत व्हरूंक देवान आमकां आपणाचे सासणांक तोखता तसले जिवे हातयार दिला आनी ते जावन आहा ताचे उतर. हालेलुया. सो जेन्ना आमकां कितें दुयेंत येता, देवाचें उतर देवान आमकां दिलां. म्हज्या गायांनी तुमी बरी जाली. म्हजें उतर जावन आसा तुमचे कुडीक भलायकी. Proverbs 4 tells us God's word is healing to our flesh, healing to our body. Hallelujah. सो देवाचें उतर जावन आसा आमचे कुडीक भलायकी. सो आमकां काळोखाची भिरांत येता, आनी कसली भिरांत येता, दुयेंत पडटा तेन्ना भिरांत येता, केन्ना घरचीं जेन्ना बरी ना तेन्ना आमकां भिरांत येता, वय ना? पूण ह्या भिरांतीक आमी बदलूंक जाय देवाच्या उतरांतल्यान. कित्याक देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, पूण देवान आमकां मोगाचो, शोभतेचो आनी थीर आप दबावणेचो, ह्या थीर मनाचो आमकां आत्मो दिला. सो जोरी तर हांव भियेता, हो कोणाचो आत्मो म्हाका भिवयता? सैतानाचो आत्मो म्हाका भिरांत दिता आनी भिरांत जावना सैतानाचो आत्मो. हालेलुया. पूण ह्या आत्म्याची आमच्या जिवितान आमकां कसलीच गरज ना. आमकां गरज आहा कसली? देवाच्या आत्म्याची, जो जावन आसा शोक्ती, मोग आनी आप दबावणेचो, सेल्फ कंट्रोल. हालेलुया. हे देवान आमकां दिला. 2 Timothy 1:7 says that. हालेलुया. सो आमकां भियोवपाची कसलीच गरज ना, कित्याक देवान आमकां आपणाचे उतर दिला आनी तें उतर जावन आसा आमकां एक हातयार आमच्या जिवितान. आनी ही हातयारां दीस आनी रात हांवें उजार करूंक जाय. कशी करतलें? देवान दिला ती हातयार आमी कशी उजार करतली? उच्चारून. देवान दिला ते हातयार आमी कितें करतली? आनी आयकलां तुमी सगळीं उलोवंक बरी हुशार म्हूण, फास्ट म्हूण उलोवपाक, वय ना? भायर हाती उलयनान. आतां उलयना, केन्नाच उलयनान. सो देवान आमकां देणे दिला कसले? उलोवपाचे, वय ना? आनी हे उलोवणे 2 कामांक आमी उजार करूंक जाय. कसली ती 2 कामां? सांगात. 2 कामां. एक जालें उचालणी करपाचें देवाच्या उतराची, आमचे कसले संकोच त्रास जाता तेन्ना. आनी दुसरें, तुजे वोंट कितें करतले? देवाक वाखाणटले. देवाक वाखाणटले. देवाक आर्गां स्तुती गायतले. हे जे वोट आमकां देवान दिला, हे तोंड जे आमकां दिला, हे 2 कामांक. एक, सैतानाचेर जैत व्हरूंक, कोश्टांचेर जैत व्हरूंक, त्रासांचेर जैत व्हरूंक देवाची स्क्रिप्चर्स, वॉट यू कॉल दॅट, देवाचे उतर उलोवन, आनी एट द सेम टायम देवाची वाखाणणी करूं. हालेलुया. सगळो वेळ म्हणटा गिव थँक्स अनटू द लॉर्ड. सगळो वेळ आमी देवाक आर्गां वाखाणणेची भेट दिवंक जाय. सगळो वेळ आमी देवाक दिनवासनेची भेट दिवंक जाय. समजता? सगळो वेळ आर्गां दिनवासनी. आनी जेन्ना कोश्ट येता, त्रास जाता तेन्ना आमी देवाक सैतानाक जबाब दितली. ओके लेट नाव टेल मी, जेजू जेन्ना संवसारान आयलो कशे भशेन जियेलो? उगी तोंड बंद मोनो कसो भोंवलो? कितें केलें जेजून? तुमी गॉस्पल आयकूंक ना? मॅथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, देवाच्या उतर परगटी. मातेवाचो आविश्वर, मार्काचो आविश्वर, लुकाचो, जुवावाचो आयकूंक ना? जेजूची खबर आयकूंक ना? कसो जियेलो जेजू?
ओगी भोंवतालो काय उलयना आलोलो ना देवाच्या कितें उलयतालो तकली फोडटा बँड दुखता पांय दुखता देवा उतर परगडटालो सगल्यांक बरो करीत गेलो सगल्यांक बरें कशें केलें ओगे रावन ना उतर परगड उतर उलोवन वय ना वायटाचे ताणें उतरांतल्यान अधिकार घेतलो वय ना तेच भशेन आयज आमी तशेंच जिवोंक जाय समजता तेच भशेन आयज आमी तशेंच जिवोंक जाय वय ना पूण रातचे तो वयतालो खंय दोंगरार कितें करतालो काय अधिकार घेवंक कितें मागणे म्हणजे कितें करी जेसू बापा कडेन उलो बापा कडेन आपलो संबंद दवरतालो बापा कडेन एका संबंदान तो आसलो वय ना एक नातें एक रिलेशनान तो आसलो आनी बापा कडेन वेळ सारपाक मागणें म्हणजे बापा सोवे तो वेळ सारतालो बापा सोवे तो बापाक आर्गां दितालो बापा कडेन तो उलयतालो आनी ही जावन आसा आमची आर्गां भेट देवाक हालेलुया आनी हे भाशेन सगल्यांनी आमी हे भाशेन देवाक आर्गां स्तुती दिनवासनी दीस आनी रात दिवची ना की आमी आमचे कंप्लेन्स उणेपण उलोवचे पूण आमी उलोवंक जाय देवाक आर्गां आनी दिनवासनी दिवन जेन्ना सोयतान जेसून आमकां दोन भाशेची आमकां एक चाल दाखयल्या कसली जेन्ना तुफान आयलें तुफाना कडेन उलयलो कोण पिडापीड जाल्लो मनीस दिसती पडलो ताणें दुयेंताचेर अधिकार घेतलो कोणाक आयकोंक येना भेरे आत्म्याचेर ताणें अधिकार घेतलो कोणाक उलोवंक जायना म्यूट आत्म्याचेर ताणें अधिकार घेतलो वय ना जेन्ना कोणाक मेळे आत्मे आसले कोणाचेर ताणें उलोवन तांचे वयले भायर सर म्हूण सांगून मेळे आत्मे ताणें मनशा वयले भायर काडले बट एट द सेम टायम ताणें आमकां शिकयलें की देवाक आमी आपल्या एक संबंदान देवा सरशी आमी वेळ सारूंक जाय देवाक आमी टायम दिवंक जाय देवाक आमी आमचो संबंद देवा सरशी आमी आमचो वाडोवंक जाय ही देख आमकां जेजून शिकयल्या आनी त्याच देखीन आमची जिविताची फुडली पावलां आमी सगल्यांनी मारूंक जाय तयार आसात आमी सगलीं राग घेवन बसतली गा बक्षिलें कोणाचें दूख आहा तांकां बक्षिली बोक्षी नाका कित्याक तुका दूख जाला ओ कितें म्हूण पूण बोक्षिया जेजूच्या नांवाक कित्याक बापान जेजूक लागोन तर आमकां बोक्षिल्या जाल्यार आमी जेजूक लागोन आमचेर वायट करतल्याक बोगसूंक नाका वय ना जरी तर आमी तें करिना स्वर्गीचे राजाचें जें बरेंपण आहा तें आमी आमच्या जिवितांत भोगूंक पावची ना हालेलुया जे बरेंपण जें कितें पळय देवान आमकां दाखयलां जेजू उदेशी तें आमकां दिसती पडोंक पावचें ना आमी कोश्टान जियेतलीं त्रासान जियेतलीं उणेपणान जियेतलीं आनी देवाचो आवडो तो ना देवाची जी खोशी आहा आमचे सोवे तेच आमच्या जिवितांत घडोवन येवं दी आमी एकामेकाच्या मोगान चलोन वय ना जेजू देव कितें म्हणटा जे भाशेन हांवें जेजूक लागोन For the sake of Christ, I have forgiven you in the same way you forgive one another. Hallelujah. So आमी तयार आसा एकामेकाक बोगसूंक गा बोगशिली गा बोगशी दिली हेज्या आदी फुडें कितें म्हणटात तुमी फाल्यां पळोवया आयज नाका सिस्टर तूं फाल्यां सांग बोगसोण्याचें आयज मातशें राव मातशें फ्रेश उरता म्हूण सगलें हालेलुया जितलें फ्रेश आसता तितलें बरें तुका इजी पडटलें जप करून बोगसोणें दिवंक आनीक सांठोवन दवरया नाका वय ना समजता सांठोवन दवरता तितलें तें गोड जातलें पूण आमकां हें नाका दीस इज नॉट फ्रॉम गॉड सो वॉट वी वील डू वी वील फॉरगिव वन एंड एकामेकाक आमी बोगसूया जेजूच्या नांवां आनी आमकां गोठायेन बोगतलो कोण जेजूच आपल्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां तो दितलो जें जायना तें आमचे कडेन आमी करपाक समजता पवित्र आत्मा आमकां दिसती पडना पूण एक्टिवली ही इज वर्किंग फॉर अस हालेलुया इन फूल पावर इन 100% सारकें गॅरंटीडली तो आमकां काम कोत्ता आमकां तो दिसती पडना बट ही इज वर्किंग फॉर अस ही इज देर विथ अस 24/7 and that is God's promise for you and I because देवाच पवित्र आत्म्याचें येणें आमच्या जिवितान देवाची बासावणी पवित्र आत्म्याचें येणें आमच्या जिवितान कितें देवाची बासावणी आनी जेन्ना देव बासावणी दिता प्रॉमीस दिता फाटी सोदता ना देव जेन्ना प्रॉमीस दिता ना आतां दिना मायंड चेंज केलें म्हणटलो ना न्हय मायंड आमचें चेंज जाता देवाचें जायना वन्स ही मेड हीज मायंड इट्स डन येस सो दॅट्स वाय ही इज गॉड ही इज नॉट लायक यू एंड आय how we have adopted the nature of this world. Hallelujah. We are created in his image and after his life. आम्ही त्याच्या सारखी केल्या
पूण कितें आमकां जायत्यो संवसाराच्यो वस्तू दिसता आनी त्यो वस्तू पळोवन आमचें मन आलता आनी दोलता वय ना. सो आमी आलता आनी दोलता, पूण देवान आमकां स्टेबल जावपाक आपलो आत्मो दिला. आमी सारकी स्टील जावपाक देवान आपलो आत्मो दिला आनी त्या आत्म्याचो आमी फूल ऑन उपयोग करया. ताका आमच्या जिवितान आमी भाग दिवया. लेट्स अलाव हिम टू डू चेंजेस इन आवर लायफ, or we'll allow him to take control of our life. Hallelujah. Because he is the only person who never leaves us. पवित्र आत्मो जावन आसा एक असो आत्मो आमच्या सांगाता देवान दिला तो केन्नाच आमकां सोड वचना. आतां हांव वयतलें तुमकां सोडून घरा वयतलें न्हय, रावपा येयला पूण हांव वयतलें. पूण देवान पळय तो आत्मो दिला न्हू, तो सांगात आहा तुज्या. पवित्र आत्मो तुज्या सांगात आहा. सो तुका कसले संकश्टान कसले त्रासान तू कोणा उलो मारतली? पवित्र आत्म्या उलो मारतली. पवित्र आत्म्या तूं म्हजो आदारी, तूं म्हजो शाराती, तूं म्हाका आदार दी. म्हाका जायना तांकां बोगसुपाक, पूण तूं म्हाका आदार दी. हांव बोगसोंक सोदता, तूं म्हाका आदार दी. आनी तो दिता. आर्गा जेसूक, आर्गान जेसूक, आर्गा जेसूक. ती गोटाय देवाची, पदवी देवाची. सो आमी कसली आर्गां दितली? दिनवासनेची आर्गां दितली देवाक, कित्याक गोटाय पदवी सगली कोणाची? देवाची. वयवो ना, ती आमी खालतिकायेन मानून घेवचे आनी तेज्या आदारान आमच्या जिविताचें पावलां आमी फुडें मारची. वयवो ना. आतां हेज्या फुडें तुमकां भायर सरल्या उपरांत, एज आय सेड इन अर्ली ऑल्सो, that you will have pressure. The moment you go out, तुमकां प्रेशर येतलो. हिंगसान भायर सरलें, घरा पावलें, घर खूंय? फाटल्यान न्हू. पयस आहा? ओके, घरा गेल्या उपरांत मातसो प्रेशर आयलो, कितें कोत्तली? देवाक उलो मारतली? पळय आत्म्या उलो मारतली, म्हाका शक्ती दी. कितें करूं? हांगा भायर घाल म्हूण कोण प्रेशर दिता तांकां? ना. थिंगा रावपाचें, पूण देवाची शक्ती देव आमकां भितरल्यान दिता, आत्म्यांतल्यान दिता. समजता? इनसायड ऑफ यू ही फिल्स यू विथ दॅट पीस, ही फिल्स यू विथ द कामनेस. एक तुका कामनेस इज वॉट? शांतेन आनी कितें म्हणटा, काम कोता, तुका शांत कोता देवाचो आत्मो. पूण हे तुवें देवा कडेन मागोंक जाय. पळयतात, यू हेल्प मी इन दोज एरियाज. तूं म्हाका आदार दी ह्या एरियान, आनी तो आमकां गॅरंटेडली आदार दिता. समजलें? सारकें समजलें कितें शिकल्या ती? येस ओ नो? आनी हे जिवितान जे शिकलां ते एप्लाय करूंक जाय. नाजाल्यार एवरी इयर येतलें, उतर दितली, वयतली, एप्लिकेशन कांय ना, चेंजीस कांय ना. तशें जावंक जायना. बिकॉज एवरी डे इज इम्पॉर्टंट. दर एक दीस आमकां गरजेचो. आमी नको केन्ना कसलो वेळ येत तो, ताका लागून आमी तयार आसपाक जाय. समजता? आमी तयार आसपाक जाय. कसली जोडाय घेवन आमी आमच्या काळजान रावंक जायना, पूण एकामेकाच्या मोगान आनी बोगसोण्यान आमी जियोंक जाय. अग्रीड? येस ओ नो? उतर आयकोन बरें दिसलां? कितें तरी समजणी आयल्या? समजणी येवंक ना जाल्यार आसा कोण तयार? सीड व्हरपाक? समजणी येवंक ना, अंडरस्टँडिंग ना, someone is waiting to take away the seed. Hallelujah. समजता? सो समजणी उतराची. आनी हे ना पासून सोसमणी, somebody is there to make you understand, and it's the Holy Spirit again. He is the one who is going to give you the understanding and the wisdom and the revelation and everything. देवाचे उतर जे परगोडटा पळय, जावं पास्टर्स प्रिचर्स, तेंचें काम उतर शिकोवपाचें, पूण सोजमणी दिवपाचें काम कोणाचें? देवाचें, पवित्र आत्म्याचें. सो हांवें कितें करचें पडलें? जेजू कडेन एकसुद्या टायमान वयचें पडलें. जे भाशेन ते शीस आयले जेजूक विचारपाक, हे आमकां समजोंक ना, आमकां शिकय. ते भाशेन तुमकांय जे कितें समजणी येवंक ना, जेजू चडशी उलो मारात आनी ताका विचारात, हें म्हाका समजोंक ना आनी हें तूं म्हाका शिकय. हालेलुया. आनी जे कोण शिकोंक सोदता पळय ताका तो केन्नाच घरा धाडना. एविडन्स आमकां ह्या पुस्तकान हा. ताणें शिसांक पोत्तून रिटर्न धाडूंक ना, पूण शिसांक ताणें रिवील केलें मिस्ट्री कितें पळय ती ओपारेची. समजता? ओपारेचो अर्थ कितें पळय तो जेजून तांकां सांगलो. जो कोण जेजूच्या फाटल्यान ताका विचारूंक गेलो पळय तांकां. सो जेन्ना तुमी विचारतली वचोन जेजूक,
आयज घरा वचोन तुमचें पुस्तक काढात, मार्क 4 ओपन करात, वाचात ते मिस्ट्री, वाचात ते पॅरेबल दिला ते, आणि जेजूक विचार, जीसस मेक मी अंडरस्टँड दिस पॅरेबल, आय वॉन्ट टू नो. कित्याक जेजून एक उतर म्हणला, ज्या कोणाक ह्या ओपारेची सोजमणी येवंक ना, वोंप्याची आनी बियेची, ताका कसल्याच ओपारेची समजणी मेवची ना. Hallelujah. If you have not understood the mystery of this parable, then you will not understand the mystery of any of the parable. तुमकां ह्या ओपारेची तर समजणी येवंक ना, खंयच्याच ओपारेची तुमकां समजणी येवची ना. सो ही ओपार जावं तुमी आतां घरा वसात आनी आमच्या युट्यूबाचेर, JCLM चॅनलाचेर और FIJCMचेर जायते टिचींग आहा. तेचे सगळे सोवर एंड द सीडाचे सगळे आहा. JCLM इन्फोचेर तुमी वयशात, इंग्लीश भाशेन जायते सोवर एंड द सीडाचे सगळे टिचिंग्स आहा. इन डिटेल तुमी वसात, तेजो मिस्ट्री, तेजे मिनींग तुमी आयकात. तुमकां जाय तें बऱ्याक पडटलें तुमच्या जिवितांत. तुमची स्पिरिच्युअल ग्रोथ म्हणजे ओत्मीक जे तुमची वाड आसा उतरान, ती फुडें वचपाक तुमकां जाय तो आदार जातलो. समजता? हालेलुया. थँक यू जीसस. एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनीथिंग? कितें विचारपाक जाय तुमकां? कितें तुमचे प्रश्न आहा, मागणे आहा? सांगात, कितें विचारूंक जाय विचारात. कितें तुमकां समजोंक ना, कितें घुसपणी आहा विचारात. कित्याक उतराची तर समजणी ना, सैतान रेडी आहा हें बी घेवन धांव मारपाक. आनी मागीर कितें कितें आहा काय ना, कितें शिकली काय ना, कितें करपाचें नको, अशें जावंक जायना. ओके, प्रेज गॉड. सो बेस्ट वे आमच्या चॅनलाचेर कोंकणी टिचिंग्स आहा, तुमी वसात आनी पळयात तुमकां कंटिन्युटी जावपाक. प्रेज जीसस. ओके, सगळीं उबी रावया. Thank you, Jesus. And this. थँक यू जीसस. And this. ओके, सगळीं जाणां ह्या वेळार आमी देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. वो वेळ ताणें आमकां फावो केलो. आमकां जायते फाटी आमकां एका स्वातीचेर इतलीं वरां बसपाक आमकां जायनासलें, वयबो ना? आमी बसतालीं इतलीं वरां, हालतात दोलतात, भायर भितर येतात, वयबो ना? पूण देवाची कृपा आमचेर अशी देंवन आयली की पाशयेसान देवान आमकां हांगासर बसयली, आनी हें फळ पवित्र आत्म्याचें जें जावन आसा एक पाशयेसाचें, हें देवान आमकां एक एकल्याक दिलें. आनी आमी बसलीं इतलीं वरां आनी हें उतर आमी आयकलां. ह्या देवाच्या वर्ते देणे पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. तुमच्या भाशेन तुमकां जाय तशें तुमी देवाक आर्गां दियात, आतुबारात, वाखाणी दियात, दिनवासनी दियात, हालेलुया म्हणात, थँक्यू जीजस, आर्गां तुका जेजू म्हणात, जाय तें म्हणात आनी देवाक आर्गां दियात. ओके, दितल्यात तशें तुमकां जाय तशें देवाक आर्गां दियात. तुमी कशीं दिता पळय तशीं, पूण सगळें जें भावार्थान करता तितलें देवाक मानवलेलें जाता. समजता? Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let's praise our God in mighty way, and let's praise God in a big worship. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता यायच्या वेळापासून हो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय, आनी एक एकल्याचेर तुजी कृपा तुवें देंवयलाय, आनी ह्या वेळार तूं तांचेर तुजो मोग देंवयता, तांची काळजां तुज्या मोगान भरता म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. हे पवित्र आत्म्याचे देणे तुवें एक एकल्याक फावो केलाय, आनी एक एकल्याचेर हो पवित्र आत्मो तुवें देवून हाडला ह्या वेळार म्हूण तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Receive the fire of the Holy Spirit. Walla talan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shara, the Holy Spirit is upon you, baby. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, ಒಳ್ಳೆ ತಾಳೆ ದಿವಸುಯ ಆರ್ಗ ದಿವ್ಯ ದೇವ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The fire of Holy Spirit is upon you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That is it. Fire of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shikara baba 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 nahara hara. Shiantara la 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 bara 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 bara. Shiara baba 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 baba. Shiantara la baba 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 nahala hara. Shiantara la baba baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Spirit of the Lord is upon Yantarala Baba Nahana Hana. You Hopi. Receive the power of the Holy Spirit. Shiantara la baba 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 baba. Shiantara na mama 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 mama. Shiala la 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 la. Shiantara na baba 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 baba. Shiantara la 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 la. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shiantara la baba 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 baba. Shiantara Baba 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 nahana hana. Shiantara na baba 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 nahala hala. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shiantara la baba baba nahana hana. Hallelujah, hallelujah. Fire of the Holy Spirit is upon. Come on, ಒಳ್ಳೆ ತಾಳಂತ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗಂದಿವಿಯ ದಿನವಸುಯ hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shiantara la baba 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 nahara hara. Shiantara la baba 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 nahana hana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shiantara la baba baba baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, ಒಳ್ಳೆ ತಾಳಂತ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗಂದಿವಿಯ ದಿನವಸುಯ hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shiantara la baba 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 baba. Shiantara la baba 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 baba. Shiantara la baba 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 baba. The fire of the Holy Spirit is upon you. Receive the fire. Receive the fire. Fire. Shiantara la baba 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 baba. Shiantara la baba 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 baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shiantara la baba 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 nahara hara. Shiantara la baba baba baba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 बाबा तुका आम्ही दिन वाजता आर्गान दिता हे तुझ्या हाजीर कोणापासून जे वेळार तू आमच्या मोदे हाजीर आसाय जेचं तुझे उतर म्हणटा जे जाग्यार दोगो ते गान तुझ्या नावान एकठांय जाता तू आसाय म्हूण आमचे सोबे आमी सोत मानता जेजू तुझ्या हाजीर कोण ह्या सुवातीचेर आसाय आनी तुवें एक एकल्याक आमकां हात लायला तुझ्या मोगान तुझे कुरपेन तुवें आमकां बोलल्या तुझे शांतेन तुवें आमकां बोललें म्हूण तुका आमी दिन वाजता आनी आर्गान दिता बाबा जे भाशेन आमचे जिवीत कोश्टान नासलेले त्रासान नासलेले आयज तुवें ह्या काळजाक शांती हाडलाय म्हूण तुका आमी दिन वाजता आनी आर्गान दिता ही म्हजी काळजाची जोडाय आयज तुवें लो केल्या आनी तुजी कृपा तुवें म्हाजेर आमचेर देंवयल्या एक एकल्याचेर म्हूण तुका आमी दिन वाजता आनी आर्गान दिता बापा जेजू तुज्या सगल्या वर्त्या देण्या पासत तुका आमी आर्गान दिता हे सॅक्रिफायस तुवें आमकां केले तुजे पवित्र आमोलीक रोगो तुवें शिवाडले ते खुर्साचेर हे पवित्र आमोलीक रोगतान सगल्या पाकांतल्यान तुवें आमकां बोगसणे फावो केले म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गान दिता बाबा तुका आमी दिनवासता ही भुरगीं तुजी हांगासर एकठांय जाल्या
ही जे भाशेन हांगासर एकठांय जालोली जे भाशेन ती हांगासर त्रासान आयलोली पूण आतां ती तुजी कृपा तुजी शांती घेवन ह्या सुवातींच्यान परतेन वेता म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता बापा आनी हे पावल जे ताणीन तुज्या उतराच्या भावार्थान जे मारपाक आयज सावन सुरू केला हे पावला सोदां काल ह्यान फुडें तूं तांच्या सांगाता आसाय आनी ही वाट भावार्थाची चलोंक तूं तांचो सांगाती आनी तूंच तांकां शिकयतलो आनी तूंच तांचो तो सोमी आनी गवळी तांकां वाट दाखोवपी म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता दिनवासता तुका हो सोयीक तुवें आमकां फावो केलोय तुजें उतर परगटूंक ह्या घराब्यान आनी ह्या फामिलीक एकल्याक तुज्या देण्यांनी तुवें बोल्लाय तुजे शांतेन तुवें बोल्लाय आनी जे भाशेन तुजें उतर देसांनी कोणशांनी पावोंक ही फामील एकवटान भयणू आनी भाव ह्या फामिलीचे जे भाशेन तुजें उतर आख्या संवसाराक पावोंक जे भाशेन ती वावर करता तुजे कुरप्या उद्देशी म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता जेसू आनी हो वावर जो ताणें सुरू केला तुजें उतर परगोडपाचो हो सदांच वर्त्या मापान हो वाडत वचोंक आनी चडत वचोंक तुज्या नांवान जेसू म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता दिनवासता सगल्या तुज्या देण्या पासत साऊद भलायकी तुवें तांकां फावो केलाय जी कोण हांगा हाजीर आसा तांकां तुजे कुरपेन साऊद भलायकेन तुवें बोल्ल्या घोटाळेन तुवें बोल्ल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता जेसू दिनवासता बापा तुका हो दीस आयज आमकां जे भाशेन हो दीस तुवें आमचो सोबीतकायेन इन अ ब्युटिफूल वे तुवें आमचो हो दीस आयचो तुवें आमचो निवारलो आनी आमकां तुज्या उतराची समजणी फावो केली म्हूण तुका आमी काळजांतान दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता ह्या सुपुरल्या ल्हान भुरग्यांचेर जी हांगासर हाजीर आसाय तांचो फुडार तुवें आदी फुडेंच रचलाय बापा आनी तुजें उतर परगटूंक तुवें तांकां इचून काडल्या आनी जो प्रॉफेट तुवें ह्या देसाचे तांकां तयार केल्या म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणणी दिता दिनवासता तुका बापा दिनवासता तुका पवित्र आत्म्या दिनवासता तुका जेसू हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन 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 तेव्हा व्हडल्या ताळ्यान आर्गां आनी तालयांची भेट दिवया Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बसूया सगळी.